पोएटिकाची 8वी कावी गोष्टी आज हांगासर सुरत कलान जावची आसा. हांगासर जमलेल्या सोमेस्तांक माया मोगाचो स्वागत हांव मागतां. पाव ग बापा कावीक तशें कावी रासिकांक पाव ग बापा, तुवें दिल्ली देणी बापा वापरता हांगा कविता रुपा. सर आनिश्ट सक्ते तावन राग ग बापा, आमचे संगीस राव ग बापा, पाव ग बापा पाव ग बापा. अशें आमचें मागणें भेटयत आसतना रिती आसा ती वेदी सोबोवंक हांव मुखार आपयतां. मानादीक आंतन लोबो, सुरत कालचो आदलो विगार आनी वालचीजर फिरगसपत्राचे स्थापक, तशेंच मानेस्त नवीन पिरेरा पॉलिटिक पंगडाचो एडमीन, मानेस्त जॉर्ज लिगोरी डिसोजा संपादक वालचीजर सुरतकाल, मानेस्त रसेल रोच पिरगस गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष, मानेस्त नॉर्बर्ट मिस्कीत पिरगस गवळी परिशदेचो कार्यदर्शी, तशेंच मालगुडो साहित्य आसा मानेस्त जेरिनी डोडी. तुमकांय माया मोगाचो स्वागत. दया करून तुमी वेदी सोबोवची. देव बरें करूं. आतां वेदीची सोबाई दोडती जाली. आमचे मदें आसा पिरगस गवळी परिशदेचो उपाध्यक्ष मानेस्त रसेल रोज. हाणें हांगासर जमलेल्यांक पाणपड उदक दिवन स्वागत मागेचें अशें उलो दिता. वेदीर हजर आसच्या याजक बापांक, मानाच्या सयऱ्यांक, कवी कवयत्रींक आनी हजर आसच्या सोमेस्तांक पानपडीचो स्वागत. देव बरें करूं. पाणपड उदक पावलें. तुमकांय स्वागत. आमी क्रिस्तांव आमच्या पुर्वजांची व्याप्त जावन आसली सागोळेचें काम गोरवांक पोसचें, कश्टांचें काम करून दिसपडटे ती ग्रास जोडटलीं. आनी ह्या उगडासाक आमी फाटीं गेल्या नंतर हांगासर वेदीर बुडकुलो दिसता. तो खाली बुडकुलो न्हय, तातूंत तो इरजान्याचो बुडकुलो. त्या बुडकुल्याक कोळो घालून साळल्यार मात्र अपुर्वायेचें लोणी वंद वता. हांगासर आसलेले आमी ह्या इरजान्याच्या बुडकुल्या भशेन आमचे लागीं आसा ती गिन्यान बरी करून वापान चिंतून आटोवन बरें आसा तें आमी भायर काडटा. ही तांक कावींची. हांगासर आसलेल्या बुडकुल्यांत कोळो घालून साळून ह्या कार्याचें उक्तावण करीचें अशें हांव उलो दितां. मनादीक बापू एंटनी लोबो हांचे लागीं वेदीर आसलेल्या हेरांनी सांगात दिवचो. देव बरें करूं. बापानू तुमचे तावन उक्तावणाची 2 उतरां. पयल्या सुवातेर तुमकां समेस्तांक म्हजे प्रणाम. ह्या सांजेच्या वक्ता तुमी सर्व इतलीं जाणां हांगा हजर आसचेंच भोव संतोशाचें. कित्याक म्हळ्यार कोंकणी भाशेंतय तुमकां असो अभिमान आनी मोग ह्या रितीन तुमी व्यक्त करतात. हांव आज हांगासर अध्यक्ष जावन आयिल्लो न्हय, तुमचे बरीच एक प्रेक्षक जावन आयिल्लो. ह्या वक्ता म्हाका तांणी एक मानाचो जागो दिवन हें कार्य उद्घाटन करचें. एक पोएटिका ह्या पंगडान आसा करची 8वी ही कवी गोश्टी उद्घाटन करूं. निजाकी म्हाका भोव संतोश. कोंकणी आमची भास वाटेर आसा जावच्यार नास, पूण पोएटिका आमचो पंगड दवरता तशी असो आवाज सदांच जिवाड. आनी हो जिवाड दवरच्या खातीर सक्कड कवी हांगासर हजर आसात.
तांकां आयकूंक तुमी हजर आसात. हांव कवी न्हय, पूण ह्या कवी मोदें एक कापी म्हणटात पळय तशें हांव आसां. तेन्ना तेन्ना म्हजें हजरपण दाखयतां, पूण तांची सगळ्यांची कविता हांव सदां वाचतां. ताचे तावन म्हाका इल्लें प्रेरण मेळटा. आज तुमी ही कविता आयकतना तुमकांय कांय प्रेरण मेळोवन दी आनी ह्या पंगडांत तुमचें आगमन जावं दी, हो संको वाडोवन दी. आमची पोएटिका ग्रूप सगळ्या आमच्या कोंकणी भाशेंत फामाद जावं दी आनी बळवून जावं दी. कोंकणी भास ससनाक उरोवन दी आनी ती जिवाळ उरोवन दी म्हणून आशेवन हांव तुमकां समेस्तांक बरें मागतां. प्रत्येक तरान ही पोएटिका ही एक जमत आसा केल्ल्या खातीर मुखल्या दिसांनी 8वी मातणी हर एका म्हयन्यांत एक जावन सांको सोडून भाशेक नीज मायक आमी दिवचो मान वाडोवन दी सोडून दी म्हण आशेतां. देव बरें करूं. बापानो, आमच्या पोएटीक पंगडाक तुमीच एक प्रेरण तुमच्या बऱ्या उतराक. आनी आज हांगासर आमचे सांगाता आसून आमचो संतोश तुमी दोट्टो केला, त्या खातीर तुमकां देव बरें करूं. मुखल्या कार्या खातीर वेदी सोडून दिवंक आसा, त्या खातीर वेदीर आसलेल्या मानाच्या सैऱ्यान आनी सांगात दिल्ल्या सर्वांनी मुखली बसका स्विकार करीचे आनी मुखली कावी गोश्टी खातीर वेदी रिती सोडूंक उलो दिता. सुरत काल वळची जर फिरगजपत्र पोएटिका कविता मेळ हें पुराय एकामेकाक गांस पडचें दिसलीं उतरां. ह्या पोएटिका पंगडाचो आरंभ हांगासरचो जाल्लो सुरत कालांत. ह्या पंगडाक गांवच्या बायल्या आमकांय सेरवून आज आमी हांगासर आसोंक एक कारण जाल्लो NPS, म्हणजे आमी ताका नवीन पिरेरा सुरत काल आमी NPS म्हूण ताका वळखोवचें. तो इजनेर सबार तालेंतांनी बरोल्लो, दृढ काळजाचो, केदाळाय विचालीत तो जायना. वास्तविका समजून घेवन एकामेका आदारसून सुदारसून सोडदोड करून ताचेर निवडती ताची सोंसणीकाय ती ताका आसा. एका पावसाक साते दवरचो तो न्ही आनी कोणायची मनां तो दुखयना. एका दृढ निर्धाराक येवन सर्वांची मनां जिखचो तो कितेंच प्रतिफळ अशें नासतना वावर दिता. आनी अपुर्बेचो कावी तो सबार इनामां ताचींच ताणें करून घेतल्यांत. आनी ताची कविता शैली विशिश्ट आनी भारी सुबीत सादर करची रीत. ताच्या सेवेक आमी आभार मानतना आयच्या कावी गोश्टीचे सुकाण धरचे खातीर तुजे लागीं विनंती करता आनी कावी गोश्टी हांगासर आमी प्रारंभ करया. एक कळोवणी पोएटिका पंगडाची एक दस्तूर आसा. हांगासर वाचन करच्यो ह्या सादर करच्या कवितांत अति उत्तम कविता विंचून त्या कवीक मान करची. जोशी बाब हांगासर चिटी तुमच्या हातान दितलो. कावी गोश्टी जाता मुसरी सगळ्यांची कविता आयकुची आनी उसली कविता कितें ती आसा ती तुमी व्हरून पळोवन त्या कवीचें नांव लिखून पाटी दिवच्यो. देव बरें करूं. चिटी ह्यो आमी आरंभार दिता. 11 पर्यंत रावतेल्यांनी मात्र वोट घालचो, मोदें अर्दें आयकून वेतेल्यांनी वोट घालचो नाका. तशेंच हांगासर विंचून आयिल्ल्या उत्तम कवितेक क्रिस्टोफर लोबो, क्रिस्पेन म्युजीक हांचे तावन कॅश प्रायजूय आसतलें. तशेंच ह्या दिसतिका आसतली. आराम करता. हांव एक शायरी म्हणटा, वा वा म्हणाचें जायत न्हय. हो आसल्या थंय माथ्या रस्ता चिलवान, हो आसल्या थंय माथ्या रस्ता चिलवान, आतां तुमच्या तकलेक आपल्या उतरांनींत करपिता कवी मेल्विन. मेल्विन वास निर्मार्गा, लिखणें नांव मे वी वा. मुखार येवचें. कोंकणी नेमाळ्यांनी लेखनां कवानां फायज जाल्यांत आमचो युवक पत्राचो संपादक ते जावन आशिल्ले. नाटकुळे तांणी बरयल्यात. ICYM गटाक वाराडो DSAचींत अध्यक्ष जावन सेवा दिल्या. प्रस्तुत मिलाग्रीस हॉलाचे मॅनेजर ते काजार आसल्यार सांगा. मेल्विन वास निर्मार्ग. सुरवेर ओंगता पोटा झाळ, उपरांत वळयता कविता वाळ. रुसली तर वा वा म्हणा, रुसाना तर दया कर्ण वे वे करिनाकात.
सुरवेर ओंगता पोटा झाळ उपरांत वळयता कविता वाळ रुसली तर वा वा म्हणा दया करण रुसाना तर वे मात्र करिनाका सातांचे गांठ वाजताना घरा पावतली सर म्हणा कारण देव बिरांत 8ची गांठ वाजल्यानंतर घरा भितरच फिचर सर जाणा कारण बिरांत मेल्ल्यांची भिरांत पिशा सुण्यांची हा दोन्ही कळार ना बिरांत देवाची ना जेवसराची दिवे सडल्यात उजवाड वाडला बिरांती देवल्या तशे गळ्यांत उमकळची कोंत बेंतीनी मायाक जाल्या पूण म्हाका आजुनी रातची 8 वाजताना बिरांत दिसता गळ्यांत कोंत बेंतीन घाल्या जाल्यार कुडींत मिरमिरो गम सोडता कारण न्ही बे मेल्ल्यांचे न्ही पिशा सुण्यांचे बगार बे बायो बेहनो म्हणल्या 2 शब्दांचे फुडें कितें ग्राच्या रकल्यात गाय कोण ना म्हणलो घबराट गजाल अशी तासो पोरच्या पोर सरकारान वेल्ली खुशी उक्ती काणा वरवीं GST विने वरा उक्ती काणा वरवीं GST विने वरा तोट्यांत पिछार जाल्ल्या खाणाक GST भरा तोट्यांत पिछार जाल्ल्या खाणाक GST भरा हाय कोणो दोसलो उगडास आलमावाचो हाय कोण दोसलो उगडास आलमावाचो ताचे वयर लिखली कविता पोटा उजो आतां कविता वाचता आयका मायच्या पलवा जर तूं आसतें गब्बर सिंग टॅक्स उमकोळ घेतें बाबाच्या कास्टेलेसा जरी तूं आसतोय GST ना जातो मायच्या पलवा जर तूं आसतें गब्बर सिंग टॅक्स उमकोळ घेतें बाबाच्या कास्टेलेसा जरी तूं आसतोय GST ना जातो माय तुजो कपडा पालो वताक तापुल्ल्या म्हज्या मेंदवाक सातें माय तुजो कपडा पालो वताक तापुल्ल्या म्हज्या मेंदवाक सातें बाबाच्या रोताच्या मारा तावणू रक्षे रक्षणेचें कोटें मात्र न्ही शेजरा तावणू आंगडी तावणू मोरना मिसा तावणू खाजारा सोबाणा तावणू काना वरवीं हाडचें पोतें तें जर मायच्या पलवा तूं आसतें गब्बर सिंग टॅक्स उमकोळ घेतें बाबा तुजो लेस बाबा तुजो लेस तुवालो तो थंड जाल्लें पुसूंक मातें बनशिरें तें भुंय दवरूंक रण्णे वयलें कतकतें बाबा तुजो लेस तुवालो तो थंड जाल्लें पुसूंक मातें बनशिरें तें भुंय दवरूंक रण्णे वयलें खतखतें मात्र न्ही एक सेर कुली तांदूळ सोमचें पोतें तें बाबाच्या लेसा जरी तूं आसतोय GST सत्त मोरोण वेतो सबका साथ सबका विकास सबका साथ सबका विकास विकासांत बाब आनी माई पालो आनी लेस सत्यानास उबी रावली डॅडी मम्मी नायटी बरमुडार कास्टेस्तान पलवामान प्लास्टीक तोट्यान लुटलो प्लास्टीक तोट्यांत पिछार जाल्ल्या खाणा वरवेचेर सरकाराचो गब्बर सिंग जब्बोर जालो मायच्या पलवा जर तूं आसतें गब्बर सिंग टॅक्स उमकोळ घेतें बाबाच्या कास्टेलेसा जरी तूं आसतोय GST ना जातो देव बरें करूं भोव सुंदर कविता दिसाक एक एक नियमां करून लोकांक दोसच्या सरकाराक बरेंच दागोवन दवरलां मेलविनान त्या शिवाय कास्टेलेसाच्या काळाक आमचो सरकार आमकां पाटी व्हरता काय म्हणलो अव्यक्त आकांत ह्या कवितेंत लिपोवन आसा ही कविता वाचता उडास येतात प्रख्यात कवी सय्यद सिकंदर आली हाची उतरां बुकेन कंगाल जाल्ल्याक संद्रे मय चपाते बरी दिसता मित्रा सिंगल लायन कविता ही बुकेन कंगाल जाल्ल्याक संद्रे मय चपाते बरी दिसता मित्रा मुकली कविता रुकाडाक सोबाय दिवंक काडटात वार्निश वा म्हणा
रुकाडाक सोबाय दिवंक काडटात वॉर्निश कवितेक रूप दिवंक आसा आमचो ग्लॅनिश. ग्लॅनिश जूड मार्टिस बुडबिद्रे. काणयो लेखनां कविता नेमाळ्यांनी आनी ई पत्रांनी फायज जाल्यांत. स्पर्धांनी जायतीं इनामां तांणी आपणायल्यांत. जागतीक मट्टाच्या कविता स्पर्धांती इनाम आपणायलां. ग्लॅनिश मार्टिस आलांगार. समेस्तांक देव बरो दीस मागता. हांवें वाचची कविता मोर्चुवरींतले पांय. मोर्चरींतले पांय. कविता मागीर वाचता पूण एक ल्हान इंट्रोडक्शन दिवचें जाल्यार एक मनीस आमच्या मुखार आयिल्लो म्हणटा आसतना म्हाका ताका जी वळख आसा म्हणल्यार आमी पळोवचें ताच्या मुखार घातल्यार तोंग. ताजी म्हाका वळख आसा म्हणजे तोंग पळयल्ल्या शिवाय आमकां कशी वळख मेळची. आमी कवी आसात ताजी कविता हांवें वाचल्या देखून ताजी वळख म्हाका आसा म्हणून. पूण आमच्या जिवांत कितलेगी विश्वे आसात पूण बॅकग्रावंडांत गळोंक आसचे विस्वो एक म्हळ्यार आमची ते जोड पांय. कितेंच ते आशेनात तांकां पळोवंक वळखोवचें एक कडेन मात्र आनी तें जावंक आसा मोर्चुवरींत. तर तुमचे मुखार मोर्चुवरींतले पांय. कितें थंड कितें शांत मोर्चुवरींत. कितें थंड कितें शांत मोर्चुवरींत थकल्ले पांय अशेंय उलयतात. पांयांक दिलो हांव उजवाड दिल्लो तर मोचे नित्य रिकामे. पांयांक दिलो हांव उजवाड दिल्लो तर मोचे नित्य रिकामे. हाय मोच्यांक हार घालच्याक पांयांक मेळ्ळेले बंदेंत सगळें काळें काळें. कितें जाणांत करपा लासतलें आतां शू पॉलिश. पांयांनी हुंगलिंगां धूळ बगर सेवली नाक्षां येऱ्यां भितर. पांयांनी हुंगलिंगां धूळ बगर सेवली नाक्षां येऱ्यां भितर. मातयेंत घोळ्ळेले 4 कास दिसतात लिपताशें लज दांपून. मातयेंत घोळ्ळेले 4 कास दिसतात लिपताशें लज दांपून. सगळे घांगतात आसतले आतां लांब काळे सॉक्स. सगळे घांगतात आसतले आतां लांब काळे सॉक्स. पांयांनी विसारलीं आसुरकां दवरली मेळत म्हणली पातयेंनी. पांयांनी विसारलीं आसुरकां दवरली मेळत म्हणली पातयेंनी. निम्न वर्गाचे कुडींतले निमाणे मोच्यां भितर शिंगतां उतरां विणें सगळें मेळ्ळें मेळ्ळें. निम्न वर्गाचे कुडींतले निमाणे मोच्यां भितर शिंगतां उतरां विणें सगळें मेळ्ळें मेळ्ळें. सुजल्यात आतां पांय ते. सुजल्यात आतां पांय ते. मोर्चरींत न्हिदोंक विशेव घेवचे विणगे कुडीक आतां दवशेलो. मोर्चवरींत न्हिदोंक विशेव घेवचे विणगे कुडीक आतां दवशेलो. जीण भर धांवलेल्या पांयांतल्या प्रथम बोटाक जीण भर धांवलेल्या पांयांतल्या प्रथम बोटाक आपल्याच नांवाचो शिरकायला पुरस्कार सुतासो. आपल्याच नांवाचो शिरकायला पुरस्कार सुतासो. आनी ही जावंक आसली कविता मोर्चवरींतले पांय. अवकाशाक देव बरें करूं. भोव सुंदर कविता ग्लॅनिश मार्टिस. समाजेंत कशी जाती कातीची वेवस्था आसा पळय तशेंच आमच्या कुडींत ती आसा म्हणचें ताणें. आमी मुखार मेळटना हातान दिल्यार सेकेंड पांयान दिल्यार ती लात. अशें केन्ना वो व्यक्ती मरण पावता आनी ताका मोर्चरीन दवरतात पळय तेन्ना तो धवो शालो ताका पांगुरता. तो माथ्यातून पांयां मातशी रेखता ते दाळा त्या पांयांक आपणाक समानता मेळ्ळी धवो लुगाट मेळ्ळें म्हणली तृप्ती ताका भोगता. हें ह्या ग्लॅनिशाच्या कवितेंतलो अव्यक्त अर्थ. भोव सुंदर कविता ग्लॅनिश. मुखली कविता. घरांत उंदीर रिगल्यार बिळां काडटा माळ्यार. घरांत उंदीर रिगल्यार बिळां काडटा माळ्यार
आतां तुमच्या तकलेक बिळां काडूंक उतरांनी बिळां काडूंक मुखार येता कवी एलियर ताकोडे, लॉयड ऑस्टीन रेगो, ताच्यो सुमार कवळ्यो आसात. तशेंच बारी एक गुंडाळ्याची कविता बरोवचो कवितो देखून हांवें ताका पयलेंच दवरलां. आनी ताच्या कवितेनी ती कविता कशी म्हळ्यार ती एक आयस्क्रिमा बरी, ती वर्णूंक जायना. ती आयस्क्रीम इतले थंड आसा तशें ती आमी अनुभव करीचे. गुंडाळ्याचो कवी एलियर ताकोडे. नमस्कार. आज गुंडाळी ना, रुंदाय काही ना, आज कविता ना, पूण नवीनच्या वत्तायक म्हणून एक 4 चुटुकां वस्ते आसा, माफ करीचे. तातूंत पयलीं चुटूक पोरच्या कविते पोर कुलशेकरान ते कविता वसयल्ले हांवें नर्साची. त्या नर्साच्या कवितेकच पुरक जावन ही कविता वेता. तुवें कपलार हात दवरून मेस्ताना म्हजो ताप, तुवें कपलार हात दवरून मेस्ताना म्हजो ताप, पिडा दिल्ल्या जळारीक हांवें दिलें अर्गां होगळाप, पिडा दिल्ल्या जळारीक हांवें दिलें अर्गां होगळाप. दुसरें परचेस तुमकां कळीत आसा, गुजरातांत बाल्किस बानू त्या विशयांत तुमी सगळे जाणात. बंदडेंतून भायर आयिल्ल्यांक सन्मान जालो, ताचेर एक 4 ओळी. सुडका घेवन आयिल्ल्या तांकां फुलांचो घालो हार, सुडका घेवन आयिल्ल्या तांकां फुलांचो घालो हार, मनशांचो कसोय जालो आतां फुलांचेरय केलो अत्याचार, मनशांचो कसोय जालो आतां फुलांचेरय केलो अत्याचार. वाह वाह. बोबळें पळोवन हांव तुका, तेंडलें पळोवन तूं म्हाका, बोबळें पळोवन हांव तुका, तेंडलें पळोवन तूं म्हाका, चिडावन आसलें हांव अशें, नुस्तें रांदून कोणेंगी केलें आमकां दोगांयकी पिशें. मोग बारीस कुकलाडी, मोग बारीस कुकलाडी, जिखल्यार चारमाडी, साकल्यार मालाडी, सुकल्यार कांकणाडी. पयल्या दिसा म्हज्या नाकाक केस तुजे आदाळ्ळे, पयल्या दिसा म्हज्या नाकाक केस तुजे आदाळ्ळे, दुसऱ्या दिसा पासून आजून नाकच केंसांक आदाळटा. हांवें मोगान दिल्लो गुलोब रागान उडोवन गुड्डावन तें चल्लें, हांवें मोगान दिल्लो गुलोब रागान गुड्डावन तें चल्लें, मोगान म्हज्या कांटे काडूंक शिकयल्लें, बऱ्याकच पडलें, बऱ्याकच पडलें. देव बरें करूं. भोव सुंदर कविता एलियर. ती कविता वर्णूंक जायनात, ती अनुभव करीचे. ताची तशी जॉसी पिंटोची, सलोमीची तशींच आसतात. आतां घेवन आपल्या बंगराळ्या उतरांची रास, आतां घेवन आपल्या बंगराळ्या उतरांची रास, तुमचे मुखार येता कवयत्री जुलियट मॉरस. जुलियट मॉरस देरेबैल. ही कविता लेखनां बरयता. सबार कवी गोश्टींक ती हजर जाल्या. तिच्या सेवेक सरकारांतावन सर्वोत्तम सेवा प्रशस्ती आनी इतर जायत्यो प्रशस्त्यो तिका लाभल्यात. अवकाश दिल्ल्या पोएटीक पंगडाक देव बरें करूं. म्हजो पती पाऊल मॉरस म्हणटालो, कविता रसच्या पयलें मतींत गे प्लॉट, सेन्साक 20 लाख देखून मतींत मात्र घेतला प्लॉट. म्हजी कविता जावन आसा आयले कसले दीस. ल्हानपणालो उडास, बोटीर वेतेले हांव 20 कलाक. एक दीस बोट मालवाली, मरणा पिंतूर दोळ्या हुजरी. ल्हानपणालो उडास, बोटीर वेतेले हांव 20 कलाक. एक दीस बोट मालवाली, मरणा पिंतूर दोळ्या हुजरी. मोबायलां तेन्ना नातलीं, ल्हान ल्हान दोणी दिसल्यो. हिंदू मुस्लीम दावी हाताक हात सर्वां वांचलीं. मोबायलां तेन्ना नातलीं, ल्हान ल्हान दोणी दिसल्यो. हिंदू मुस्लीम दावी हाताक हात सर्वां वांचलीं. आतां विचित्र वेस, जात कात धर्म लेस. कसले आयले दीस, जाय आमकां आदले दीस. आतां विचित्र वेस, जात कात धर्म लेस. कसले आयले दीस, जाय आमकां आदले दीस.
ल्हानपणार ಒಟ್ಟು ಕೇಳ್ತೇಲೆ हांव फेस्तां परबेक मेळटलें हांव क्रिसमस ईद दिवाळी संभ्रमतलें हांव पाटी हाड देवा आदले दीस ल्हानपणार ಒಟ್ಟು खेळटलें हांव फेस्तां परबेक मेळटलें हांव क्रिसमस ईद दिवाळी संभ्रमतलें हांव पाटी हाड देवा आदले दीस झगडी करून तकलें हांव राग मोसोर करून पिकलें हांव नाका आमकां हें कर्ग बदल संवसार मोगा सर्ग झगडी करून तकलें हांव राग मोसोर करून पिकलें हांव नाका आमकां हें कर्ग बदल संवसार मोगा सर्ग समेस्तांक देव बरें करूं. भोव सुंदर उतरांनी आदल्या आनी आतांच्या मनशाच्या चिंतपा विशयांत वर्णिलां तिणें. जुलियट मॉरस हिची कविता आयकतना म्हाका एक चुटकुडास येता. डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टेलिनो हिणें बरयलेलें. पोरू 4 पांयांनी दवरलो, काल 2 पांयांनी उडकाणां मारतालो, आज परत 4 पांयारच रावला. पोरू 4 पांयांनी दवरलो, काल 2 पांयांनी उडकाणां मारतालो, आज परत 4 पांयांनीच रावला. फ्लाविया कॅस्टेलिनो एक पडी उबे रावा. तिणें बरयलें. MCC बँकाचो चेअरमॅन अनिल फेर्माय हांगासर आमचे मदें येवन पावल्यात. तांकां आमी स्वागत मागता. पोएटिका आनी वळचीजर तर्फेन तुमकां हार्दिक स्वागत. घाई जालो तर सरयतात लोशन वा वा म्हणून. घाई जालो तर सरयतात लोशन, कवितेक तान येल्ल्यांक वकात दिता कवी रोशन. रोशन कुलशेकर प्रस्तुत रेडिओ सारंग संस्थांत कोंकणी कार्यक्रम निरूपक जावन ते वावर करन आसात. 5 बसांनी कार्य ते सदर करतात. कोंकणींतल्या संगीतकारांच्या सांजांनी कार्यनिर्वहण पोकणां केल्यांत. दायजी वर्ल्ड तसल्या चॅनलांनी अँकरींग केलां. नेमाळ्यांनी जायत्या नेमाळ्यांनी ही पत्रांनी ते बरयतात. रोशन कुलशेकर. पोएटिका आनी संगतस वळचीजर हांच्या जोडाश्रयान आज हांवच्या कार्याक म्हाका अवकाश दिल्ल्या कवी नवीन पेरेरेक पयल्यान पयलें आनी तुमकां समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. 8व्या कवी गोश्टीन पयले फावटी कसो तरी येवंक पावलो आज आनी हो अवकाश म्हाका दिल्ल्याक परत एक फावटी तुमकां दिनवास म्हणटा. आज हांवें सदर करची कविता 2012 इसव्यान बरयल्ली बोजो आनी बेजो म्हूण. इल्लेशें सांगचें जाल्यार भोज्यांत दुखाचें जेवण पूण बेजो हेरांनी आमच्या मोतेंतलें गांवचें जेवण दोन संगती आटापतात. आनी हो बेजाराचो सन्निवेश न्ही जाय की दोळ्या मुखार पळयल्लो हांवें एका GSP बावंडाच्या भोज्याक गेल्ल्या वेळार आनी ताका इल्ली काल्पनीक कथा घालून हांवें ती कविता बरयल्ली. देखून आज ही कविता तुमचे मुखार सदर करूंक आशेतां. आज ताचो बोजो सायबा बायल उद्गारली फांत्या फरार. आज तसो बोजो सायबा बायल उद्गारली फांत्या फरार. दारार म्हज्या ना सुर्या जळक, दारार म्हज्या ना सुर्या जळक, पूण बायलेक म्हज्या ताच्या बोज्याचे सकंत, पूण बायलेक म्हज्या ताच्या बोज्याचे सकंत. बोजो म्हणून खेलो म्हजो बोजो बेजो, बोजो म्हणून खेलो म्हजो बेजो, खावंक दिवनान 4 तांदलां पेजो, खावंक दिवनांत 4 तांदलां पेजो. उरलो उपाशी 2 पारमणासर, उरलो उपाशी 2 पारमणासर, भुकेन पावलो देवळा सालाक, भुकेन पावलो देवळा सालाक. आज आसात तें बेजार, आज आसात तें बेजार, तो आज ना अण्णू मामना, तो आज ना अण्णू मामना. विदूर जाल्ल्या 11 13 दिसां आदीं संतरला, विदूर जाल्ल्या 11 13 दिसां आदीं संतरला. तांकां दूख म्हाका बूक, दोगांयच्या मतीन ना सूख, तांकां दूख म्हाका बूक, दोगांयच्या मतीन ना सूख. आवय बापय अंतरलेल्या 4 चलयांची हाक, आवय बापय अंतरलेल्या 4 चलयांची हाक. वरां जालीं 2 अडस 3, कावळोय ना जेवाणी ना. वरां जालीं 2 अडस 3, कावळोय ना जेवाणी ना. कुटुंबाच्यांनी गायकी हाडलें,
ती शिरोतेंतली आपडिना कुटुंबाच्यांनी गायकी हाडलें ती शिरोतेंतलें आपडिना कितें करचें आतां समजना कितें करचें आतां समजना तेन्ना दूय एकलें धांवून येवन म्हणालें तेन्ना दूय एकलें धांवून येवन म्हणालें आम्मा जेवल्या करीत आन केन्नाय जेवलोच ना आम्मा जेवल्या करीत आन केन्नाय जेवलोच ना वा वा बायलेच्या इजा वरवीं आज पोटान म्हज्या कांयच पडलेंच ना बायलेच्या इजा वरवीं आज पोटान म्हज्या कांयच पडलेंच ना चिंतलें मोतीन सांजेर तुजो करतलो बजो चिंतलें मोतींत सांजेर तुजो करतलो बजो दैर फकत मोतीन हातांत कंडीत उदेलेंच ना दैर फकत मोतींत हातांत कंडीत उदेलेंच ना देव बरें करो दिसपट्ट्या गणिताचेर सुंदर जावन विणलेली कविता ही तरी आपणाक चितांक आसल्यार हेरांच्या कुस्तार जियेतेल्यांक अव्यक्त जावन ही कविता बोट जोगता ह्या कवी गोश्टींत कितेंच उणें जावच्याक कमी ह्या कवी गोश्टींत कितेंच जायना जावच्याक कमी आमच्या मोदें आसा बाय पम्मी प्रमिळा फ्लाविया कारकोळ कोंकणी कन्नडा भाशेन ती कविता बरयता नेमाळ्यांनी आनी मॅगझिनांत ती बरयता फाटल्या 2 वर्सां जावन सुमार 40 कविता तिणें रचल्यात प्रमिळा फ्लाविया कारकोळ अवकाशा खातीर देव बरें करूं म्हज्या कवितेचें नांव आसा आमचे रस्ते ही कविता बरयल्ली हांवें आतांच्या रस्त्यांची परिगत पळोवन रस्त्याक आमच्या नाका रूख झाडां सावळी रस्त्याक आमच्या नाका रूख झाडां सावळी जाय फलांका सावळी जाल्ली डांबर नाकाच नाका फकत जाय डिवायडर रस्त्याक आमच्या नाका पांयां स्पर्श जाय रोदान स्पर्श रस्त्याक आमच्या नाका पांयां स्पर्श जाय रोदान स्पर्श अशीर कालवे नाकाच नाका फकत जाय गुड्या वयरी वळची जर रस्त्याक आमच्या नाका मैला फतर जाय फ्लायओवर रस्त्याक आमच्या नाका मैला फतर जाय फ्लायओवर मान मनशांची जिणे तत्वां नाकाच नाका फकत जाय मुर्त्यो उबार रस्त्यांक आमच्या नाका ट्रॅफिक पुलीस जाय CC कॅमेरा रस्त्याक आमच्या नाका ट्रॅफिक पुलीस जाय CC कॅमेरा स्ट्रीट लायट्स नाकाच नाका फकत जाय टोल गेट्स रस्त्याक आमच्या नाका आदली नांवां जाय नवीं नवींच नांवां रस्त्याक आमच्या नाका आदली नांवां जाय नवीं नवींच नांवां भिकारी ते नाकाच नाका फकत जाय बेकार आशिल्ले शिकारी देव बरें करूं रस्त्यांची अव्यवस्था आनी सरकाराची निर्लक्ष्य भोव सुंदर रितीन वर्णिल्या बाय प्रमिळा तुका उल्हास ही कविता आयकतना म्हाका एक सिंगल लायन कवितेची उडास येता कवयत्री शीला भंडारकार हिणें बरयल्ली उबुल्ले खोले खंय पावल्यात म्हणून उबुल्ले खोले खंय पावल्यात म्हणून वाळल्ल्या वाऱ्याक कितें गुत्तू सिंगल लायन कविता उबुल्ले खोले खंय पावल्यात म्हणून वाळल्ल्या वाऱ्याक कितें गुत्तू मुखली कविता मुखल्यान वाट दाखयतलो फाटल्याक म्हणटा फॉलो मी मुखल्यान वाट दाखयतलो फाटल्याक म्हणटा फॉलो मी आमच्या पंगडांत उदेव नेवच्या बरोवप्यांक जगती वाट दाखयता बाय सलोमी सलोमी मिया पदव ही पोएटिकांत जायत्या उदेव नेवच्या बरोवप्यांक जगते मार्गदर्शन दिता आनी प्रेरण जावन आसा नेमाळ्यांनी हिच्यो काणयो कविता विडंबन चिकणी कथा लेखनां शब्दगोंदळ क्विज फायज जाल्यात आनी जायती इनामाय तिणें आपणायल्यांत आतां चड जावन कविते कुशींच ती ध्यान दिवन आसा कंप्युटर कोर्स शिक्षक ती सलोमी मिया पदव सर्वांक नमस्कार धाडूंक हांवें लांब एक कविता धाडली
एक रिप्लाय आयली NPSची सगळ्यांची लांब लांब आसा कविता तूं ल्हान ल्हान चुटुका वाच म्हणालो तशें सिरियसली चुटुका आसात एक कविता म्हळ्यार कालेम कितें बोगनाचे कळ्ळें उतरांच्या वावळेन काळजान गुंतलो संध्याच्या राती फुललो तो फॉर्मोलीक जेलो एक आनी एक म्हळ्यार म्हाका फुलां म्हळ्यार बारी पसंद म्हळ्यार हांव पसंद म्हणून उरल्यांक कुंटुंकी सोडिना हांव जावनी कुंटुंक वचना देखून फुलांचे वयर हांव कविता बरयल्या जोडून पडिल्लें फूल गोतूं वाटेर मेळ्ळें जोडून पडिल्लें फूल गोतूं वाटेर मेळ्ळें विंसून तुका हाडलें घरा बियांनी तुज्या आज मुझे ओर्तुस बोरला बियांनी तुज्या आज मुझे ओर्तुस बोरला आनी एक ओडतांत एक गुलाब फुल्ला कोणायची ना ताका परवा ओडतांत एक गुलाब फुल्ला कोणायची ताका परवा ना दनयान ताच्या बास दिल्या केदीस तुका कुणसोना दनयान ताच्या बास दिल्या केदीस तुका कुणसोना आतां शेजरा व्हरतांत गुलाबाची रास आतां शेजरा व्हरतांत गुलाबाची राज्य कित्याक पिसोळ्यान सर्वांकी उमेद दिल्यात आनी एक गळपास घेतल्या कळ्यांनी होकलेक सोबयलें गळपास घेतल्या कळ्यांनी होकलेक सोबयलें तितलेंच आनी एक आसा वाट उडास दवरा वाटेर केन्नाय तण सयत किरला ना उडास दवरा वाटेर केन्नाय तण सयत किरला ना देव बरें करूं भोव सुंदर कविता ह्यो कविता वर्णूंक जायनात हांवें सांगलें पळय उडोल आयस्क्रिमा बरी त्यो अनुभव करी जाय थोडे फावटी आमी क्षुल्लक म्हूण सोडिल्ल्यो संगती कश्यो परवो आतां त्यो जावन दसतात म्हणून म्हणलें तिच्या कवितान गमता कोण म्हणटात उतरांक जीव आसा कोण म्हणटात कवितेक जीव आसा पूण आमच्या ग्रुपांनी जाय की एक जीव आसा कवी जीव निड्डोडी हो चड जावन वॉट्सॅपान जायत्या ग्रुपांनी बरयता आनी जाची लेखनां कविता जायत्या नेमाळ्यांनी प्रगट जाल्यांत भोव तोय चुटुकान बारी फेमस कवी जीव निड्डोडी समेस्तांक देव बरो दीस मागता पोयटिका पंगडाक आनी तशेंच वळचे जर पत्राक ही कवी गोश्टी आयोजन केल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा हांव 2 ल्हानश्यो कविता वाचतां आज पयली कविता आसा आनात कोण जल्म दिल्लें कोणें हांव नेना कित्याक हांव अनाथ जल्म दिल्लें कोणें हांव नेना कित्याक हांव अनाथ आसचें हांवें अनाथ आसऱ्यान आसचें हांवें अनाथ आसऱ्यान पूण हांगा आसची सगळीं म्हजींच पूण हांगा आसची सगळीं म्हजींच सवाल दोस्ता आतां हांव कसो तरी अनाथ सवाल दोस्ता आतां हांव कसो तरी अनाथ जल्म दिल्लें कोणें हांव जाणा जल्म दिल्लें कोणें हांव जाणा ती आतां सरल्यांत भुरगीं सांडून म्हाका परगांवांत उरल्यांत भुरगीं सांडून म्हाका परगांवांत उरल्यांत दुडू भांगार आस्त बदीक कुटाम दुडू भांगार आस्त बदीक कुटाम हें सगळें आसा सवाल दोस्ता आतां सगळें आसुनी हांव कसो जालो अनाथ सवाल दोस्ता आतां सगळें आसुनी हांव कसो जालो अनाथ आनी एक कविता काडयां पेट तूं कतकतची कायल हांव सडपडसो बुळबुळो तूं कतकतची कायल हांव सडपडसो बुळबुलो तेल दिता सांगात उज्या दाव सोसूंक नजो तेल दिता सांगात उज्या दाव सोसूंक नजो
तूं लास्टचें केंड हांव करपल्लो इंगळो तूं लास्टचें केंड हांव करपल्लो इंगळो नळी दिता सांगात नळी दिता सांगात आदान देवयतस गोबोर आदान देवयतस गोबोर तूं काडी हांव पेट तूं काडी हांव पेट आमच्या सांगातपणांत उज्याच्यो सुकाणयो आमच्या सांगातपणांत उज्याच्यो सुकाणयो देव बरें करूं. भोव सुंदर कविता जीव निड्डोडी संबंदा विशयांत पिंत्रोच्यो 2 मार्मीक कविता ताणें वाचल्यात. ह्यो कविता आयकतना म्हाका शीला भंडारकराची एक कविता उडासाक येता. थोडे संबंद भाड्याच्या घरा बरी थोडे संबंद भाड्याच्या घरा बरी आमी कितलो शृंगार केल्यारी ते आमचें जायना. थोडे संबंद भाड्याच्या घरा बरी आमी कितलो शृंगार केल्यारी ते आमचे जायनात. आतां वेळ आयला सबारांनी आशेल्लो आतां वेळ आयला सबारांनी आशेल्लो कित्याक आतां तुमच्या मुखार येता बाय आयरीन रेबेल्लो. आयरीन रेबेल्लो कॉर्डेल कोंकणी लोकवेदाक दिशा दाखयिल्ली मानेस्तीन जायते साहित्य तिणें रचलां. मान सोबाणाचो कांबो MCC बँकाची निर्देशकी कुटुंबा जिविताक संबंद जाल्लीं सबार शिबिरां चलोवची संपन्मूळ व्यक्ती ती समाजसेवकी आनी एक उत्तीम कवयत्री आयरीन रेबेल्लो कॉर्डेल. देव बरें करूं. बाब नवीन तशेंच पोएटिका पंगडाक हांव आभारी आसां. हांगासर जमलेल्या सर्व कोंकणी कला अभिमानींक म्हजो प्रणाम. म्हजी कविता आसा ती जागी आनी ही ओगी. सृश्टी म्हणजे प्रकृती आनी स्त्री दोगांय जीवदातार जीव देणार जीव पोसणार तांचेर चलच्या अक्रमा विशयां हल्ल्या विशयांत अत्याचारा विशयांत ही कविता. ती जल्म घेतना कितें संभ्रम सरबराई देवाचें बेसांव घडलें न वेसांव. ती जल्म घेतना कितें संभ्रम सरबराई देवाचें बेसांव घडलें न वेसांव. ही जल्मतना कितें नेगार बेजाराय ही जल्मतना कितें बेजार शीण बेजाराय देवाचो शिराप लेखलें मालदिसांव देवाचो शिराप लेखलें मालदिसांव. तिच्या गरबाक मनशान घाली दाड ताळो नासतना सोंसलो निश्कुचार. तिच्या गरबाक मनशान घाली दाड ताळो नासतना सोंसलो निश्कुचार. हिच्या जिवाचेर चलयलो अत्याचार ताळो काडनासतना घेतलो हिंसेचो भार. हिच्या जिवाचेर चलयलो अत्याचार ताळो काडनासतना घेतलो हिंसेचो भार. तिका घेवन ताणें आपले मुठी भितर नागयलें तिका आनी तिचें सर्व निरंतर. तिका घेवन ताणें आपले मुठी भितर नागयलें तिका आनी तिचें सर्व निरंतर. हिका लेकून आपणाचीच आस्त आनी वस्त घोळयली वळायली दिवन हिंसेची ख्यास्त. हिका लेकून आपणाचीच आस्त आनी वस्त घोळयली वळायली दिवन हिंसेची ख्यास्त. तिणें होगडायलो आपलो घन मान जीव तुटच्या फुडें जाली तिका जाग. तिणें होगडायलो आपलो घन मान जीव तुटच्या फुडें जाली तिका जाग. हिणें होगडायलो आपलो स्वाभिमान जीव तुटल्यारी म्हणटा म्हजें बाग. हिणें होगडायलो आपलो स्वाभिमान जीव तुटल्यारी म्हणटा म्हजें बाग. ती जीव दातार जीव पोसणार भुरग्यांत हांवूनच जाल्या कंगाल. ती जीव दातार जीव देणार जीव पोसणार भुरग्यांत हांवूनच जाल्या कंगाल. ही जीव राखणदार जीव देणार भुरग्यांनीच केल्या तिका निराधार. ही जीव राखणदार जीव देणार भुरग्यांनीच केल्या तिका निराधार. ती पृथ्वी आतां तरी जाल्या जागी मनशाच्या अबलेसाक जाप दिवन आसा सारकी. ती पृथ्वी आतां तरी जाल्या जागी मनशाच्या अबलेसाक जाप दिवन आसा सारकी. ही स्त्री आनी कित्याक वोगी आपल्या मदेंच आपल्यान थावनूच कशी जाता परकी. ही स्त्री आनी कित्याक वोगी आपल्या मदेंच
आपल्यांत आवनूच कशी जाता परकी. देव बरें करूं. स्त्रियेक आनी प्रकृतीक तुलन करून रचल्ली एक अपुर्बायेची कविता. आयरीन रेबेल्लो भोव बरी कविता. ही कविता आयकतना म्हाका आमच्या पेलसीबायेचे कवितेचो उडास येता. पयल्या पावसाक तुका मोडांनी अशेंय कशें नाणयलें गे आवय. पयल्या पावसाक तुका मोडांनी अशेंय कशें नाणयलें गे आवय. पळय गांवभर तुज्या आंगाचो सुपरबोळ. पळय गांवभर तुज्या आंगाचो सुपरबोळ. वापारलेलो साबूत हरिगोंचो. वापारलेलो साबूत हरिगोंचो. पेलसीबाये कडेन उबे राव. पेलसीबायेची कविता. हिच्यो कविता गुंड्याच्यो तरी पळोवंक दिसता सिंपल. वावा म्हणा. हिच्यो कविता गुंड्याच्यो तरी पळोवंक दिसता सिंपल. ती दुसरी कोणी न्हय आमचीच डॉक्टर एनी डिंपल. डॉक्टर एनी डिंपल कॅस्टेलिनो कॉर्डेल ही मॅथ्स शिक्षकी आनी तिची कविताय बरी अर्था बरीत आनी लॅक घालून बरयल्ल्या बरींत असतात. इंग्लिशांत आनी कोंकणीन ती बरयता. नेमाळ्यांनी ईपत्रांनी मॅगझिनांनी तिची लेखनां कविता प्रसार जाल्यांत फायस जाल्यांत. डॉक्टर एनी डिंपल कॅस्टेलिनो. देव बरें करूं. नवीन कवितेचें नांव हांव भिरांत नातल्लो गुलोब. कोल्या बरी प्रवेश केल्ल्या इद्रूप काळोखाक सट्ट मारून फुलल्लें फूल हांव गुलोबाचें. कोल्या बरी प्रवेश केल्ल्या इद्रूप काळोखाक सड्ड मारून फुलल्लें फूल हांव गुलोबाचें. कुशाल कुटाम म्हजें पंचवीसांचें. मुल्याच्या फांट्यार फुल्लां तरी अस्तित्व म्हजें रायाळ. कित्याक हांव भिरांत नातलो गुलोब. मुल्याच्या फांट्यार फुल्लां तरी अस्तित्व म्हजें रायाळ. कित्याक हांव भिरांत नातलो गुलोब. बगलेच्या वालीचो कळो म्हजो इश्ट. बगलेच्या वालीचो कळो म्हजो इश्ट म्हज्या सांगाता जल्माल्लो. ताच्या पोरमोळाक हांव बुल्लां. बगलेच्या वालीचो कळो म्हजो इश्ट ताच्या पोरमोळाक हांव बुल्लां. सांजेर पळयतना बावन जडला. अनिश्चिताय म्हाका हालोवंक सकना. कित्याक हांव भिरांत नातलो गुलोब. म्हज्या भावांक तांणी बुड्डून व्हेलां. म्हज्या भावांक तांणी बुड्डून व्हेलां. बोंगे फुलुल्ले आनी अर्दे फुलुल्ले सगळ्यांक आरोवन व्हेलां. म्हज्या भावांक तांणी बुड्डून व्हेलां. बोंगे फुलुल्ले आनी अर्दे फुलुल्ले सगळ्यांक आरोवन व्हेलां. सडयता रायाच्या मुकुटार म्हणून. आतां गोंतून न्हिदयलां पोंडार. सडयता रायाच्या मुकुटार म्हणून आतां गोंतून न्हिदयलां पोंडार. पूण म्हजें स्थैर्य बिगडावंक सकनात. कित्याक हांव भिरांत नातलो गुलोब. म्हज्या भयणीक तांणी किमसून व्हेलां. म्हज्या भयणीक तांणी किमसून व्हेलां. रस्त्यार फापसून उडयलां. म्हज्या भयणीक तांणी किमसून व्हेलां. रस्त्यार फापसून उडयलां. पूण दंडळोवंक जावना म्हजो विश्वास. सुर्याच्या दिश्टीकच दिश्ट मेळयता. हांव भिरांत नातलो गुलोब. सांजेर सांगात दिता म्हूण बसयल्ल्यो आलपुल्यो. सांजेर सांगात दिता म्हणून बसयल्ल्यो आलपुल्यो सकाळींच्या सुर्याक भिवन लिपल्यात. सांजेर सांगात दिता म्हणून बसयल्ल्यो आलपुल्यो सकाळींच्या सुर्याक भिवन लिपल्यात. तांचो घात म्हाका अधीर करिना. कित्याक हांव भिरांत नातलो गुलोब. भोंवतणी मोवाचे मूस गांदील म्हाका आशेतात पोशेतात. भोंवतणी मोवांचे मूस गांदील म्हाका आशेतात पोशेतात. म्हजें सत्वूच चिवोन चिवंडा सोडून वेतात. जाल्यारय घबरेना हांव. हांव भिरांत नातलो गुलोब. हांव भिरांत नातलो गुलोब. म्हजो जल्म किरकोळ संगतीचो न्हय. हांव भिरांत नातलो गुलोब. म्हजो जल्म किरकोळ संगतीचो न्हय. अकरेच्या पयनांती स्वाभिमानान पाशार जावंक आशेता.
म्हजी खुनी केल्ल्या हातांक पोरमोळ दिर्वें जावन दिता. म्हजी खुनी केल्ल्या हातांक पोरमोळ दिर्वें जावन दिता. म्हजो वेळ आखेर जाल्यारी सुवास शाश्वत. म्हजो वेळ आखेर जाल्यारी सुवास शाश्वत. थँक्यू. एक जबरदस्त आशावादी कविता, धैर्य दिवची कविता. आपली जबाबदारी सांबाळच्या भोव थोड्या निर्भीत पत्रकर्त्यांचो आनी समाजसेवकांचो उडा चडयता. अभिनंदन डॉक्टर एनी डिंपल. तान लागल्यार जायती पियेतात बिरिंदा. तान लागल्यार जायती पियेतात बिरिंदा. आतां आमच्या ताळ्याक कवितेची शेळ दिवंक येता बाय प्रिता मिरांदा. प्रिता मिरांदा वालेन्सिया 20 वयर लेखनां काणयो 30 वयर कविता तिणें बरयल्यात. नेमाळ्यांनी तिची लेखनां कविता फायज जाल्यांत. प्रस्तुत फादर मुल्लार हॉस्पिटलांत 14 वर्सां जावन ती वावर करन आसा. बाय प्रिता मिरांदा वालेन्सिया. देव बरो करूं सर. म्हज्या कवितेचें नांव सेजार. दुवेची प्राय उतरली 25. दुवेची प्राय उतरली 25. केदळा काडटाय गे दुवेचें काजार. सेजारियांचें रजार. सैरीक मेळना म्हणून कन्न काडटल्या आवयक जालें बेजार. सैरीक मेळना म्हणून कन्न काडटल्या आवयक जालें बेजार. बेटलो सैरिकेच्या माल्याक तोट आंगार रुजार. बेटलो सैरिकेच्या माल्याक तोट आंगार रुजार. दुवेचें जालें काजार. सण्णां कुंकणां मास दुकरां मास जेवण वाडलें गांवच्या लोकाक. जेवण वाडलें गांवच्या लोकाक आनी तरी ओगे रावतलें हें सेजार. काजार जावन म्हयने 3. काजार जावन म्हयने 3 कुळारा पावलें दू. कितें तरी बरी कोबार असक्त बरली सेजारा. म्हयनो तरी दू वचूना पाटीं घरा. सोर सारकें आसा मू तुज्या दुवेच्या घरा. काजार जावन जालें वरस आवयक भोव संतोश. काजार जावन जालें वरस आवयक भोव संतोश. पाळणें लोटूंक दिलो अवकस. दुवे जाव्याक पाटयलो उल्लस आनी तरी ओगे रावतलें हें सेजार. वर्सां दावलीं 2. दुसऱ्या भुरग्याचें येवजन सेजारियांचें सवाल. वर्सां दावलीं 2. दुसऱ्या भुरग्याचें येवजन सेजारियांचें सवाल. म्हयन्या भितर तोंडाक धरून हात दू वरोड काडून ओंकलें माडा मुळाक. दू वरोड काडून ओंकलें माडा मुळाक आनी तरी ओगे रावतलें हें सेजार. रुसारीचें चालू आसा कारबार. रुसारीचें चालू आसा कारबार. दू पोरत्याक 3ऱ्या गुरवार. सेजारी आजापान आत नाकार. कशें पोसतात भुरग्यांक ह्या मारगायेच्या काळार. कशें पोसतात भुरग्यांक ह्या मारगायेच्या काळार. देव बरें करूं. आमी सारके वाटेन चलोवन आसतना कोणाचें कोंकतेल्यांचें गण्णे करची गरज ना म्हणलो संदेश दिता बाय प्रिता बिरांदा हेची कविता. ही कविता आयकता म्हाका एक म्हजीच कविता उडास येता. हांवें 5 वर्सो जागो भद्र आसल्यार तितलेंच पुरो म्हाका. हांवें 5 वर्सो जागो भद्र आसल्यार तितलेंच पुरो म्हाका. मेटा मदल्या अंतरार भूंय आसूं ना आसूं. हांवें 5 वर्सो जागो भद्र आसल्यार तितलेंच पुरो म्हाका. मेटा मदल्या अंतरार भूंय आसूं या ना आसूं. कायल बरी उरा जायतर तेदना तेदना सरेजें तेलसाण. कायल बरी उरा जायतर तेदना तेदना सरेजें तेलसाण. आतां तुमच्या मेंदवाच्या संदेक तेल सोडटा कवी विल्सन. विल्सन क्रास्ता सुरतकल. हो एक उदेव नेवचो कवी म्हजो ल्हानपणालो मित्र. तो एक्झिक्युटीव मेडिकल लॅब टेक्निशियन जावन बीच कँडी हॉस्पिटलांत वावुरता आनी कवी गोश्टी खातीर तो वेसो आसुल्लो. थोड्या दिसां खातीर आमच्या मोगान तो रावला. कवी विल्सन क्रास्ता सुरतकल. सगळ्यांक नमस्कार. म्हजें कवितेचें नांव जावन आसा आडलतें. हांव कत्त्या बरी गोळटां आनी हो गांव उद्दार करतां.
हांव कत्त्या बरीं घोळटां आनी हो गांव उद्धार करता. तूं त्या नाजूक कादेलार बसलाय आनी गांवार व्हडलीं व्हडलीं भाशण दिताय. तूं म्हाका उठ म्हणल्यार उठता, बस म्हणल्यार बसता. तूं म्हाका उठ म्हणल्यार उठता, बस म्हणल्यार बसता. चल म्हणल्यार चलता, धांव म्हणल्यार धांवता. तूं म्हाका उठ म्हणल्यार उठता, बस म्हणल्यार बसता. चल म्हणल्यार चलता, धांव म्हणल्यार धांवता. पूण चिंतून पळय, तो वेळ येताना हांव रागान कोट मारीन जाल्यार, पूण चिंतून पळय, तो वेळ येताना हांव रागान कोट मारीन जाल्यार तुवें बसयल्या त्या कादेलाचो पांय मोडात आनी तुज्या पोटांतले सक्कड भायर पडात. पूण चिंतून पळय, तो वेळ येताना हांव रागान कोट मारीन जाल्यार तुवें बसयल्या त्या कादेलाचो पांय मोडात आनी तुज्या पोटांतले सक्कड भायर पडात. देव बरें करूं. कितलो व्हडलो राय जाल्यार हांकारान रजवटी केल्लो बाळवाना म्हणलो संदेश दिता कवी विल्सन क्रास्ता सुरतकल. ही कविता आयकता म्हाका आमच्याच ग्रुपांतल्या जॅनेट वास बेंगलोर हिची कविता एक चुटुकुडास येता. अपांग फांत्याक गोपांतली पळयता, मोगान रयता. अपांग फांत्याक गोपांतली पळयता, मोगान रयता. त्या जळत्या दिव्याचें पेंकाड मोडून हांकार जिरयता. त्या जळत्या दिव्याचें पेंकाड मोडून हांकार जिरयता म्हणटा जॅनेट वास बेंगलोर. मेळ्ळें धुवन काडी जैतर जाय साबू, मेळ्ळें धुवन काडी जैतर जाय साबू. आतां आमचो मेंदू नितळ करूंक येता पेद्रू प्रभू. कवी पेद्रू प्रभू ताकोडे, कृषीक पिट्टू ताकोडे, पिट्रामो, सोजामो, पेद्रू प्रभू लिखणे नांवान कोंकणी नेमाळ्यांनी बरयता. 100 वयर कविता आनी हेर बरपां प्रगट जाल्यांत. स्पर्ध्यांनी आनी आकाशवाणीचेरी स्पर्ध्यांनी इनामां आपणायल्यांत आनी आकाशवाणीचेरी कविता प्रसार जाल्यांत आनी जायतीं इनामां तांणी आपणायल्यांत. पेद्रू प्रभू ताकोडे. तुमकां समेस्त मोगाच्यांक म्हजें सलाम. म्हजी कविता सादर करच्या पयलें कोंब्या कटा विशीं हे 2 शब्द सांगचेच पडटात. आमच्या गांवांत म्हजें एक आंगड आसली ताकोडे, थंयच सकयल एक गडांग आसलें 100 मिटर पयस. आनी त्या गडांगाच्या बगलार सदांच म्हणले बरी एक कोंब्या घाट चलतालो. आनी हांवें म्हज्या दोळ्यांनी पळयलें आसा. आनी कोंब्या घाटाक येतात ते मनीस सडावत जावन उरगे उपकारी मनेगे मारी म्हणल्या कस्ताचे असतात. आनी तांच्या घरांनी ताणें केल्ल्यो दोशी हांवें खूब पळयल्यात. ह्या शहरांत कितें ती म्हाका खबर ना, पूण आमच्या नाडांत थोडे कडेन अशें घडतें आसता. त्या खातीर हांवें ही कविता एक बरयली. हे कवितेचें नांव आसा कोंबो आनी बल. आनाक म्हज्या आसलें कोंब्या काटाचें पिशें, आनाक म्हज्या आसलें कोंब्या काटाचें पिशें. सदांच हांव चिंतां ताचें तें पिशें सुटोवचें कशें. आमगेर आसलेलो एक फायटर झुजो कोंबो सकाळीं उठतास आन म्हजो त्या कोंब्या लागीं उबो. आमगेर आसलो एक फायटर झुजा कोंबो सकाळीं उठतास म्हजो आन त्या कोंब्या लागीं उबो. उदक भात दिवन पोशेता, भुरग्यांचो विचार नातलो. कोंब्याक धरूंक वचून ताचो दावो हात असो वांकडोच जाल्लो. उदक भात दिवन भुरग्यांचो विचार नासलो. कोंब्याक धरून ताचो दावो हात वांकडोच जाल्लो. 5 जाणां भुरगीं आमी. हांव आसलो मालगडो. काटा दिसा बापूय गोटून येता. सुरू घरांत गडगडो. लिपोवन सुदेगता, माय रडता, पालवांत दुकां पुसता. बारान सोंपिलो हांव, निरोग नासता हें सगळें सोंसता. आन कोंब्या घाटाक वेता, माय दीस पडतें गळोवन हाडटा. पुरा सण तिरस्कार ती नेणा. केन्ना केन्ना वो तिच्या उस्क्यारी आसता. खिणा खिणा म्हजो बेजो तापता. मुखार पजलेली बाल दिसता. काडन आनाच्या कुश्याक तोपया अशें बगता. बाल हातीन घेता. शिरांनी शिरशिरो धांवता. काळीज हलकंता, हात कामता, बाल सकयल पडटा.
मायक म्हज्या हांव असो वयत आसतालो साबारपोटी मोद आनेर घरा पावतालो. वट्ट्या कोंब्या सांगी कट्टी धरते लागीं पुटलून हाडटालो. वट्ट्या कोंब्या सांगी कट्टी धरते लागीं सांगता पुटलून हाडटालो. मेल्लो कोंबो सुको आतांच कर म्हूण फरमायतालो. पुरा सणान तकल्यारी फाटीं उतर नासता माय आदेश पळताली. एका दिसा असो अपघात घडलो आमचो कोंबो मरून पडलो. आनी एका दिसा असोय अपघात घडलो आमचो कोंबो मरून पडलो. सदांच्या सवयेन कोंब्याक पोशवंक गेल्लो आन थंयच कोसळ्ळो. सदांच्या सवयेन कोंब्याक पोशवंक गेल्लो आन थंयच पडून कोसळ्ळो. हांव खंडीत नेणो आसलो. आनाचो जीव कोंब्यांतच आसलो. हाक बोब मारून मोड्यार पडून मायन विळाप केलो. अरे लग्नाचो मोग असोच काय? मोगांत इतलोय त्याग आसा काय? घो बैलेसो हिसो मोदें येतलो पिसो. दूख सक्कड गिळण बैल्यान दाखोवचो हासो. घो बैलेसो हिसो मोदें येतलो पिसो. दूख सक्कड गिळण बैल्यान दाखोवचो हासो. कोंबो मेल्लो तरी कसो कोणाकी खबर नासली. पाक्याक खंय लयली ती रक्ताळी बाल मात्र म्हाका पळोवन हांसली. देव बरें करूं. दिसपट्ट्या गणिताचेर ही कविता विणल्या तरी हव्यासाचे गुलाम जातेल्यांक एक सत्राय ही कविता दिता. सगळ्यांनीतल्यान गाजतात अस्कत्यांच्यो बोबो. सगळ्यांनीतल्यान गाजतात अस्कत्यांच्यो बोबो. तसल्यांक न्याय दिवच्या घेता कवयत्री फेल्सी लोबो. फेल्सी लोबो देरेबैल वृत्तेन शिक्षकी सालोवीस कॉलेज हायस्कुलांत वावर कोंकणी कविता लेखनां बरोवचो हव्यास नेमाळ्यांनी आनी जाळी जाग्यांनी बरयता. भुरग्यां खातीर कविता पुस्तक आनी लेखनाचो पुंजो प्रगट केला. आकाशवाणी रेडिओ सारांक कार्यक्रमां प्रगट केल्यांत. फेल्सी लोबो देरेबैल. देव बरें करूं. नवीन समेस्तांक बरी सांज मागता. म्हजी कविता आसा वागाचो वेस. भुंय पडतानाच त्या आंगाक काळ्या खातीन पोटलून धरलें. काळोख तसो संगाती. भुंय पडतानाच त्या आंगाक काळ्या खातीन पोटलून धरलें. काळोख तसो संगाती. शाळेच्या पाक्या पोंदा हजरे बुकांत कणसिल्ल्या नांवां मुखार तांबड्या शायेन गुर्तू केलो गुरून. शाळेच्या पाक्या पोंदा हजरे बुकांत कणसिल्ल्या नांवां मुखार तांबड्या शायेन गुर्तू केलो गुरून. गुंगुरलो जातीचें नांव घेवन मेंदवांत रिगलो. गुंगुरलो जातीचें नांव घेवन मेंदवांत रिगलो. मनशा मदें फरक रचून वणटी वयर चडल्यो. मनशा मदें फरक रचून वणटी वयर चडल्यो. नाजूक त्या बोटांनी आव्या माती मळ्ळी. रसली सोबीत मोडकी कांट भोर तोंडाये उदाक. नाजूक त्या बोटांनी आव्या माती मळ्ळी. रसली सोबीत मोडकी कांट भोर तोंडाये उदाक. बापायन केल्ल्या मोडकेक मोगान पोशेल्लें मात्र. बापायन केल्ल्या मोडकेक मोगान पोशेल्लें मात्र जिवाक आयलो संचिकार. गांवार आतां वागा वेसच वेस. गांवार आतां वागा वेसच वेस. दव्या कातीच्या मेस्त्री घरा काळा तिकीत ताळा तिकीत नास. आंगण उतरून मेट सडल्यात रगत चिवंकू राखून आसात. धव्या कातीच्या मेस्त्री घरा ताळा तिकीत नास. आंगण उतरून मेट सडल्यात रगत चिवंकू राखून आसात. वागा वेसान जात लिपयल्या. वागा वेसान जात लिपयल्या. काळी कात हांसोंक लागल्या. आंगण सयत बस्ट जालां. रोळणे सरपान जिडें फुलयलां. वागा वेसान जात लिपयल्या. काळी कात हांसोंक लागल्या. आंगण सयत बस्ट जालां. रोळणे सरपान जिडें फुलयलां. देव बरें. आयले वार घडलेल्या एका निम्न वर्गाच्या भुरग्यान
इस्कलांत उदकाची मडकी आपोडलेलें घटन ह्या कवितेचें मूळ. वागा नास म्हळ्यार निम्न वर्गा भितर शिजोन आसचो उद्वेग आनी दूख. जाती वेवस्थेच्या विरोध ही कविता उपराडटा. अभिनंदन कवयत्री फेलसिलोबो. कळीत नातल्ले जाणाऱ्या लागीं म्हणटात म्हाका शिकया. कळीत नातल्ले जाणाऱ्या लागीं म्हणटात म्हाका शिकया. आतां आपल्या कवितेनी लिसांव शिकोवंक येता डॉक्टर फ्लाविया. डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टेलिनो मणिपाल फिरगेजेची काम सेकोन म्हणल्या संस्थ्यांत प्रिंसिपाल जावन ती काम करता. एक कवन संकलन प्रगट जालां. कोंकणी आनी कन्नडा इंग्लीश नेमाळ्यांनी आनी जाळी जाग्यांनी ती बरयता. सायंटिफीक आनी रिसर्च आर्टिकल्स तिणें बरोवन पब्लीश केल्यांत. डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टेलिनो. देव बरें करूं. देव बरें करूं. नवीन सर सर्वांक बरी सांज मागता. म्हजी कविता आसा प्रकृतीस नाटकावेदी. प्रकृतीस नाटकावेदी. दिसाक एक नाटक घडयेक एक नाटकुळो. दिसाक एक नाटक घडयेक एक नाटकुळो. कोण कोणाक रंग लायता, कोण केदळा फटयता कितेंच कळना. कोण कोणाक रंग लायता, कोण केदळा फटयता कितेंच कळना. हर एका दिसा नवें साव, हर एका घडये बदलावण. आवय बापूय, पूत सुनू, माई माव, धूव जावय, व्हंकल न्हवरो भाव भयण, भुरगीं व्हडा संगाती आनी कामाची. हर एक संबंध संगे खेळतात, रंग लायतात, पोरात संगी खेळतात. आज हाच्या कडेन फाल्यां ताच्या कडेन. वारें आयिल्ल्या पोंताक सत्री धरची म्हणल्या गादी परी. मनशाची साल उलोवणें सर्व पळेवन सगळ्यांक पारखून तुकून सत समजतेस. मनशाची साल उलोवणें सर्व पळेवन सगळ्यांक पारखून तुकून सत समजतेस. नाटका वेदितावन सकला देवून सौकास सलत गेली हांव. नाटका वेदितावन सकला देवून सौकास सलत गेली हांव. वयर अंतराळाक दिश्ट लायली, नितळ मळोप दिसलो. वयर अंतराळाक दिश्ट लायली, नितळ मळोप दिसलो. घडयेन मोडां रास पडली. घडयेन मोडां रास पडली. काळी आसली न्हिदलली, निलशी दाट जाली. काळी आसली न्हिदलली, निलशी दाट जाली. वाऱ्यान वेल्ल्या कुशीक दवली. वाऱ्यान वेल्ल्या कुशीक दवली. सांज जाताना मोडां रंगांनी सजली. सांज जाताना मोडां रंगांनी सजली. सूर्यो बुडलो म्हणून कळताच रंग बदली लागली. सूर्यो बुडलो म्हणून कळताच रंग बदली लागली. आकाशार काळबाण मांडली. आकाशार काळबाण मांडली. प्रकृतीचो गूट पारकिल्ली हांव पाटी म्हज्या बिडारा शिंगे गुवली. प्रकृतीचो गूट पारकिल्ली हांव पाटी म्हज्या बिडाराक समकली पावली. प्रकृतीस नाटक वेदी तर संसार. प्रकृतीस नाटक वेदी तर संसार. स तितलेंच थंय नाटक हांगा नाटकुळो. स तितलेंच थंय नाटक हांगा नाटकुळो. हांव पाटी वेदीकच आयली. हांव पाटी वेदीकच आयली. पावुल्ल्या हांवें म्हज्या रंगाक कायम केलो. पावुल्ल्या हांवें वेदीर पावुल्ल्या हांवें म्हज्या रंगाक कायम केलो. ह्या पावटी लागीं आयिल्ल्यांक संगी आशिल्ल्यांक म्हज्या रंगातच
बुडोवंक लायलें. ह्या फावटी लागीं आयिल्ल्यांक संगी आशिल्ल्यांक म्हज्या रंगांतच बुडोवंक लायलें. देव बरें करूं. समाज बदलल्ले बरी आमी बदलता. समाज कोटी देखून आमी वांकडे वांटो धरता. जर आमी गट निर्धार करून आमचो रंग बदली नासतना अचल रावल्यार समाजाची नीट वाटेक हाडूंक शकता म्हणली भोव सोबीत आशावादी कविता. अभिनंदन डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टेलिनो. गंभीर रावा नाकात रितें जातलें जीवन. गंभीर रावा नाकात रितें जातलें जीवन. त्या देखून तुमकां हांसोवंक मुखार येता आयवन. आयवन पेरेरा सुरतकाल. आज पोएटिका पंगडाक एक सस्पेन्स आसा. हो दुसरो कोणी न्हय, म्हजो काशा भाऊ. 2 घडी कुशीन काडी दैजी वर्ल्ड चॅनलार तुमी ताका पळयलां. एक बरें नाटक दिसता तें. तांणी नाटक बरयल्यात, काणयो बरयल्यात आनी ही ताची जिणेन पयलें बरयल्ली पयली कविता, हास्य कविता. देव बरें करूं. हांव कवी न्हय, पयल्यांच सांगता. काल्याक म्हळ्यार लॉकडावना टायमार कितें एक बरयलें आनी आज आमच्याच पिरगेजेंत एक कवी गोश्टी जाता म्हणल्या खातीर एक कितें तरी सांगिजे म्हणल्या खातीर हांव हांगा आयलां. लॉकडावना टायमार आमची वस्तू म्हळ्यार पॅन्ट शर्टां पुरा काबाटा भितर आसली. अशा वयर एक हांवें एक ल्हानशें कविता बरयलें आनी आमच्या मानेस्त लॅन्स सिक्वराक धाडलें. ताणें पास केलें. मागीर वॉट्सॅपार आयलां. मागीर 2 घडी कुशेन घडी ती त्या हांवें सांगलां. थोड्यांनी तरी आयकलां आसतलें. आज परतून सांगता. लास्टाक एक वा 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 म्हणा जाय ती. काबाटा भितर आसलीं पॅन्टां आनी शर्टां म्हजीं म्हाका पुरपुरतालीं. काबाटा भितर आसलीं पॅन्टां आनी शर्टां म्हजीं म्हाका पुरपुरतालीं. 3 म्हयने जाले आमकां हांगा बंद करून खंय मात्ती खावंक गेला. हो एक शर्ट म्हणालें, भविष्य हो खंय म्हणी बंबई भोवंक गेला. अरे बंबई भोवंक गेल्लो जाल्यार आमकां थोड्यांक म्हणी भोवंक व्हरतो ना गी. तेय वय म्हणालें एक शर्ट. म्हाका दिसता हो खंय म्हणे गलपाक कामाक गेला. अरे गलपाक कामाक गेलो जाल्यार आमकां सगळ्यांक भोवंक व्हरता आसलो बरो. कांय हुशार ना गी म्हूण म्हणालें एक शर्ट. म्हाका इल्लोसो दुबाव मारता म्हणालें एक पोरणें शर्ट पंतारता. कांय मोर ना म्हणी. देवा म्हज्या तशें जायना जाल्यार पुरो आसलें. सगळ्यांनी हात जोडले आनी दिश्ट सर्गा गेली. एका वेळा मोरात जाल्यार आमची गत कितें जातली. आमकां खंयच्या म्हणी भिकाऱ्याच्या हाताक दितले, ना जाल्यार खंय आश्रमान घालतले, ना जाल्यार सोरमोणांत घालून उजो दितले. तशें जायना जाल्यार पुरो आसलें देवा. परतून सगळ्यांनी मागलें. तितल्यार येदोळ मुशेर मावून आसुल्लो म्हज्या काळजाराच्या सुटाक राग तकलेक सोडलो. कितें उलयतात तुमी? मांडलो समास गिना तुमचो. उलोवचें म्हळ्यार उलोवचेंच गी. एका दोळा मेल्लो जाल्यार हांव कितें हांगा आसतो गी. म्हाका कोणी म्हणी येवन हांगा तो वण व्हरता ना आहलें गी. देव बरें. भोव सुंदर कविता, हास्य कविता. एका वेळा काबाटांतली जशी वस्तू म्हणी उलयल्ली जाल्यार कितें जाता आसलें. म्हाका भोगता सक्कड सदांय नातें आसलें. मोनो मोनोंत रावलोय तर कसली तुजी जिणी. मोनो मोनोंच रावलोय तर कसली तुजी जिणी. तुमकां सारकी दिशा दाखोवंक येता फादर एंटनी. फादर एंटनी लोबो तांची वळख सांगची गरज ना. ह्या फिरगजेंत आदी फिरगज बिगार जावन तांणी जायती लोकां मोगाळ सेवा दिल्या. प्रस्तुत ते तोडांबिल फिरगजेंत विगार जावन सेवा दिवन आसात. तांकां जायतले हव्यास आसात आनी तातूंत एक आसा कविता वाचचें. फादर एंटनी लोबो.
पयल्या सुवातेर हांव कवी न्हय, खंडिती न्हय, पूण ह्या कवी उट्टू मेळून तांच्यो कविता वाचून बसुले कडेन म्हाका एक प्रेरण येवचें आसा. आनी त्या दाळाक हांवें म्हण इल्लेशें गिच्चूचें गिच्चून आसतालो, हें वाचतालो, नवीन मात्र म्हाका सदांच दोसतालो. हांव चिंतालो हांगा कविता वाचूंक येतना येद्या व्हडल्या कवी मुखार बसले कडेच हांव नर्वस जाल्लो, मोतीन चिंतालो अर्दो अर्वास लोक येदोळसो वेतलो म्हणून. पूण तुमी येदोळी आसात. म्हजी कविता आयकूंक न्ही, म्हजे कवितेन कांय विशेश ना, पूण हांव खंय गेल्ले वेळार आयकूंक मेळचें उलोवचें कळ्ळें सेबा सगळें बेळशेलां बेळशेलां तें पुरो आदलें. म्हाकाय भोगलें वय कोण ना म्हणून आनी हांवें लिखलें बेळशेलां सायबा बेळशेलां, आदलें सगळें बेळशेलां, प्रस्तूत सगळें नवेंच उदेलां. आदलें सगळें बेळशेलां, प्रस्तूत सगळें नवेंच उदेलां. आदलें शिकाप बेळशेलां, नवे कोर्स उदेल्यात. आदलें शिकाप बेळशेलां, नवे कोर्स उदेल्यात. पेज चटणी जेवाळ बेळशेलां, पिझ्झा बर्गर उदेलां. पेज चटणी जेवण बेळशेलां, पिझ्झा बर्गर उदेलां. आदलो संबंद आजो आजी बापू मावशी बेळशेलां. आदलो संबंद आजो आजी बापू मावशी बेळशेलां. फेसबूक संबंद नवस्सु उदेला. फेसबूक संबंद नवस्सु उदेला. आदलीं पोल्का कंट्री डान्सां बेळशेल्यान, ब्रेक आनी रॉक डान्सां उदेल्यान. आदलीं पोल्का कंट्री डान्सां बेळशेल्यान, ब्रेक आनी रॉक डान्स उदेल्यान. आदलीं रजार मागणी बेळशेल्यान, नव्यो रेतिऱ्यो उदेल्यात. आदलें नेसाण बेळशेलां, आदलें नेसाण बेळशेलां, पिंजलेलें शिनलेलें नवेंच उदेलां. पिंजलेलें शिनलेलें नवेंच उदेलां. आदलें बँड बेळशेलां, नवें डीजे उदेलां. आदलें बँड बेळशेलां, नवें डीजे उदेलां. आदलीं पोंदां कंतरां बेळशेल्यान, आदलीं पोंदां कंतरां बेळशेल्यान, घडबडचीं धडबडचीं पोंदां नवींच उदेल्यान. आमचो त्रियेक देवी बेळशेला, आमचो त्रियेक देवी बेळशेला. आधुनिकतेचो नवो देव उदेला, आधुनिकतेचो नवो देव उदेला. जर संवसारार तुका सर्व बेळशेलां, जर संवसारार तुका सर्व बेळशेलां, तर सर्गारी तुका सर्व बेळशेतलें, तर सर्गारी तुका सर्व बेळशेतलें. देव बरें करूं. हांवें पयले फावटी कविता वाचची बरोवची, म्हाका धैर्य नासलें, पूण कितें धैर्य करना आयलो. मुखल्या दिसांनी प्रयत्न करता, कित्याक म्हळ्यार म्हाका एक संतोश, हांव म्हज्या आदल्या फिरगजीक 6 वर्सां उपरांत पावलां. आनी हांव आसतना कविता ट्रस्टाचेर आमी एक कवी गोश्टी केल्ली. थंयसर हांव पयले फावटी वांटेली जाल्लो. थंय तावन म्हाका प्रेरण लाभलें. ताच्या उपरांत संबंद आसलो आनी नविनान म्हाका पोएटिकांत रिगोवन बांदून घालो. एकत बरय नातल्या वास दोनां भितर एक कालीं कर म्हणून. तशें मोदें मोदें हांवें इल्लें तुमच्या प्रेरणान इल्लें बरोवंक शिकलां. म्हाका कोंकणी टायप करूंक जायनासलें तेन्ना लिगोली तेणें कालें इल्लें बरोवन धाडटालो. ती कालें सामान पळय मागीर शिकलो. आतां इल्लें इल्लें टायप करूंक शिकलां. चिंता मुखार इल्लें सक्सेस जातलो, मुखार वेतलो, तुमचे संगात मेळटलो. पूण हर एक फावटी इतल्या पयस जायना, कित्याक आमी चिंतले प्रमाणे थंय कार्यक्रमां रुपीत करूंक जायनात. कित्याक म्हळ्यार म्हाका फिरगजेचें मिसांव आसा. पूण अवकाश मेळ्ळ्यार खंडीत तुमचे सांगाता आसतलो म्हणून सांगता. देव बरें करूं. संसार आधुनिकते तेवशी मालवताना नैतिकतेची निर्लक्ष्य करतेल्यांक दोंकळून उठयता ही कविता. भोव मार्मीक कविता फादर एंटनी लोबो. ही कविता आयकतना म्हाका म्हजीच एक कविता उडास येता. कवितेचें नांव आसा गूट. संवसारांतले गूट सगळे सरकी उगडापी जातीत तर संवसारांतले गूट सगळे सरकी उगडापी जातीत तर सर्ग सर्ग जावन उरचो ना. संवसारांतले गूट सगळे सर्गी उगडापी जातीत तर सर्ग सर्ग जावन उरचो ना. कविता
ती व्हड आसूं या ल्हानशी, कविता ती व्हड आसूं या ल्हानशी, आपल्या कवितेची रूच साकोवंक तुमच्या मुखार येता कवी लॅन्सी सिक्वेरा सुरतकल. तो बळकुंजेन जल्माल्लो. MRPLान तो 2000 इसवींतल्यान वावर करन आसा. आतां सुरतकलांत वस्ती करता. वाड्यान गुरकार जावन सेवा दिल्या. 100 वयर कविता लिखल्यांत. नेमाळ्यांनी जाळी जाग्यान ताची कविता फैस जाल्यांत. आमच्या वळचीजर पत्राचो जायरात संचालक लॅन्सी सिक्वेरा सुरतकल. तुमकां सर्वांक म्हजे प्रणाम. म्हजी आयची कविता आसा आदी आनी आतां. आदी म्हज्या ल्हानपणार रांदताली माय रान्नी उजार. आदी म्हज्या ल्हानपणार रांदताली माय रान्नी उजार. पेज शिजोवंक मातये मोडकी, कश्टां खालार बोळसांत ना देडकी. रूस आसली त्या जेवणांनी, मोग राज करतालो कुटुंबांनी. रूस आसली त्या जेवणांनी, मोग राज करतालो कुटुंबांनी. 10-12 भुरगीं सुदारसूंक शिकल्ल्या हांव. 10-12 भुरगीं सुदारसूंक शिकल्ल्या हांव. संतोशान आपुरबायेन वाडोवन आमी आयिल्ल्या हांव. आज ल्हान ल्हान जातात कुटुंबां. आज ल्हान ल्हान जातात कुटुंबां. आयलीं नॉनस्टीक आयदनां. यूज एंड थ्रो जाता संस्कृती. व्हडपणान आनी स्वार्थान केल्या फजिती. यूज एंड थ्रो जाता संस्कृती. व्हडपणान आनी स्वार्थान केल्या फजिती. केन्ना कुटुंबांत मोग ना. जेवणां खाणांनी सयत रूच ना. केन्ना कुटुंबांत मोग ना. जेवणां खाणांनी सयत रूच ना. माया मोग संबंद बिगडटाना. रुचीक पाकवाना आसल्यार भूक ना. माया मोग संबंद बिगडटाना. रुचीक पाकवाना आसल्यार भूक ना. देव बरें करूं. फादर एंटोनीच्या कवितेक आस्तो धरची कविता ही. आधुनीक सवलत्यो त्यो कितल्यो आसल्यार संबंध समाना तर सगळें व्यर्थ. लॅन्सी सिक्वेरा भोव अपुर्बायेची कविता. आनी ह्या वेळार म्हाका उडास येता फादर एंटोनीची एक कविता. ती मस्त पयलें ग्रुपार आयिल्ली. भोवशा तांकां उडास आसा की ना गे. पयस आसल्यार मोग चड. पयस आसल्यार मोग चड. लागीं आसल्यार राग चड. दिसानातल्यार सपनां चड. हिस्स संबंधाची ग्रेस्त काय. फादर एंटोनी लोबोची कविता. हालान आसतना अचल रावतात ते फातोर. हालान आसतना अचल रावतात ते फातोरू. फातरा सारक्या काळजांक सयत पिगळायता. बाय फ्लाविया आल्बुकर्क पुत्तूर. बाय फ्लाविया आल्बुकर्क पुत्तूर वृत्तेन शिक्षकी. कविता लिखता तरी चुटुका तिका चड आवडटात. कोंकणी कन्नडा भाशेंनी ती बरयता. नेमाळ्यांनी जाळी जाग्यांनी तिची लेखनां कविता प्रगट जाल्यात. जायत्यो प्रशस्त्यो तिका मेळ्ळ्यात. आनी तिची चुटुका भोव गुंडायेची. बाय फ्लाविया आल्बुकर्क पुत्तूर. रेवेक रेव सांगता. रेवेक रेव सांगता घेवन निसर्ग घेवच्या लारानो. तडीक आपटाता तर ना परवा. हरद्या गुडाक दोंकलून उठोवन दुकानी भरलेल्या काळजाक मिठा उदाक सोडी नाकात. दुकानी भिजोवन मुंटोवन चिवळोन आसच्या दोळ्या आश्ट्यानो. रडतात तर परवा ना. काळजा दुखीक धोको दिवन मिठा उदाक तोंडाक सोडी नाकात. न्हिदत सुरल्या सोपणानो. वाऱ्या रावल्यार बांदून आकासरस उबल्यारी ना परवा. आमानात दवरल्या काळजा कोणशांत बिडार करतना
आडपाय दिनाकात दिता तर दिया खळजा बोगणांक जागो मोडांतल्या अत्रेगांक मोगाचो वेडो लोंकडाक चुंबाक ओडता तशें म्हाकाय तुमचेंच करून वैभवान नेटया स्वतंत्र गांवांत स्वतंत्र होगडावंक नाका म्हाका आमी एक जावच्याक आदरसून वरां म्हाका एकाच मायच्या पाळण्यांत दीस सारुया संतोषान देव बरें करूं. स्वतंत्र देशाचें स्वतंत्र लुटल्ल्यांक दर दर म्हणून बोट जोगता ही कविता. व्हड व्हड आशे दाखोवन आसल्लेय लुटतेल्यांक कशें वर्णितात पळय तिच्या कवितेंतलीं हीं उतरां. न्हीद सोरिल्ल्या स्वप्नानो वाऱ्यार रावळ्यारां बांदून आकाशार चुपल्यारी परवाना. न्हीद सोरिल्ल्या स्वप्नानो वाऱ्यार रावळ्यारां बांदून आकाशार चुपल्यारी परवाना. आमानात दवरल्या काशा कोटक्यान बिडार करतना आड पांय दिवं नाकात. वा कसली उतरां हीं. कवितेचो आत्मोत्सव ह्या उतरांनी लिपोवन आसा बाय फ्लाविया आल्बुकाक. भोव सुंदर कविता. ल्हान आसतना आमी खेळटेले हांव लगोरी. ल्हान आसतना आमी खेळटेले हांव लगोरी. आतां तुमच्या मेंदवाक आपल्या उतरांचेच बॉल मारता कवी लिगोरी. जॉर्ज लिगोरी डिसोजा सुरतकल. आमचो संदेश पत्राचे आद्य संपादक. कुसाळां दुखासर आसो म्हणलो बूक लिखला. नेमाळ्यांनी लेखनां काणयो परगट जाल्यात. आकाशवाणी मंगळुरांतू भाशणां दायजी वर्ल्ड टीव्हीर 2 घडी कुशीन काडी प्रसार जाल्यात. MRPLांत वावर आनी आमचो फिरगस पत्राचो वालचीजर पत्राचो संपादक जॉर्ज लिगोरी डिसोजा सुरतकल. मोगाच्यान थोड्या दिसा पयलें काळोख पडल्या उपरांत सुरतकाल येवंक जायनासलें. त्या वेळार एक कविता लिखिल्ली ती आज हांगा हांव प्रस्तूत करतां. तायाराय म्हणून ह्या कवितेचें नांव आसा. फुडल्या वर्सा येली सावासा तायाराय बरान चलोवन आसा. फुडल्या वर्सा येली सावासा तायाराय बरान चलोवन आसा. कोयत्यो तालवारी परजोळोन आसात. रक्ता नाणा काशेवन आसात. कोयत्यो तालवारी परजोळोन आसात. रक्ता नाणाक आशेवन आसात. जिखलोलो फुडारी कामांनी विपाल. जिखलोलो फुडारी कामांनी विपाल. जाती जाती मध्ये वमता बी विकाळ. जाती जाती मध्ये वमता बी विकाळ. पाटलावदारांक करता उचांबळ. चालू जाला धर्मांतल्याचो खेळ. पाटलावदारांक करता उचांबळ. चालू जाला धर्मांतल्याचो खेळ. कितें सांगता तो फुडारी दोळे धांपून करता ते पाडारी. कितें सांगता तो फुडारी दोळे धांपून करता ते पाडारी. कोंब्यांक बाल बांदून सोडलां. कोंब्यांक बाल बांदून सोडलां. चुनाव जिखच्याक हें सरगडलां. धर्माच्या नांवान करयतात लढाय. धर्माच्या नांवान करयतात लढाय. कोणाक चाचाय कोणाक कोचाय. पाटी फुडें पळयनात हे जातीचे सिपाय. कोणाक चाचाय कोणाक कोचाय. पाटी फुडें पळयनात हे जातीचे शिपाय. रक्ताक रगत जिवाक जीव हो तांचो न्याय. रक्ताक रगत जिवाक जीव हो तांचो न्याय. फाटल्यान रावन सगळें करयतात. फाटल्यान रावन सगळें करयतात. मुखल्यान मात्र सिसरीचीं दुकां गळयतात. फाटल्यान रावन सगळें करयतात. मुखल्यान मात्र सिसरीचीं दुकां गळयतात. मेल्ल्याच्या कुटुंबाक दान जमयतात. मेल्ल्याच्या कुटुंबाक दान जमयतात. येले साव जिखच्याक बंडावळ म्हूण लेखतात. येले साव जिखच्याक बंडावळ म्हूण लेखतात. फुडल्या वर्सा येले साव आसा. जिखच्या विशयांत दुबाव नाका. फुडल्या वर्सा येली साव आसा. जिखच्या विशयांत दुबाव नाका. आदीं वोट बॅलेटान मेजताले. आदीं वोट बॅलेटान मेजताले. आतां ते पडलेल्या मोड्यांनी मेजतात. आदीं वोट बॅलेटान मेजताले. आतां ते पडलेल्या मोड्यांनी मेजतात. देव बरें करूं. अनैतीक रितीन कशें एलिसांव जिखोवन देशाची विधवावळी करतात तें वर्णिता ही कविता.
लिगोरीच्या ह्या कवितेंत देशाचो हुस्को खूब झळकता. बुयांवांत मिठाक घालतात तोरां, बुयांवांत मिठाक घालतात तोरां, आपली लोणच्यात असली उतरां घेवन मुखार येता कवी रोनाल्डो ऑलिवेरा. कवी रोनाल्डो ऑलिवेरा सबार लोकांमोगाळ भारतीय कलाकाराच्या संगीत नायटांनी कार्यनिरूपण केलां. राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय आनी गल्प मट्टाच्या राष्ट्रीय आनी आंतरराष्ट्रीय मट्टार ताका प्रशस्त्यो पुरस्कार ताका मेळ्ळ्यात. स्पर्धांनी तांणी इनामां आपणायल्यांत, नेमाळ्यांनी लेखना काणयो पयस जाल्यात. मोठव्या काणयो पुंजो प्रगट जाला. कन्नड तशें इंग्लीश पत्त्यांनी वैज्ञानीक लेखनां तांणी पयस जाल्यांत. कवी रोनाल्ड ऑलिवेरा पडकोणे. देव बरी सांज दिवं तुमकां समेस्तांक. सबार पावटी कार्यनिर्वाहक जावन हांव वेदीर चडलां, पूण एक कवी जावन पयले फावटी म्हाका अवकाश दिल्ल्या वाळचीजर पत्राक आनी पोएटिका पंगडाक हांव आभार मानतां. एक कवन बरयचें म्हणून मस्त आशा आसली, पूण खंयच्या विशयाचेर बरोवचें म्हणून म्हाका कळीत नासलें, कित्याक हांव कवी न्हय, फादर एंटनी बरी. त्या देखून हांव चिंतून नासलो, पूण त्या दाळा म्हाका एक भोव आदी एक वाचलें एक लेखन उडास आयलें. आजकाल थोड्यांक बायले लागीं उलोवंक धैर्य नासल्या तक्षण तांणी पाद्री माद्री विशयांत आनी धर्मा विशयांत उलोवचें. कित्याक म्हळ्यार बायले लागीं उलोवंक दम ना, पाद्री माद्री विशयांत उलयल्यार चलता, तांकां कांय आड उलोवंक जायना न्हय तशें. त्या दाळा हांवें चिंतलें एक फावटी, आमचो धर्म, आमचे पाद्री माद्री, आमची धार्मिका तितली सासारगी म्हणलें बरी. केदाळागी एक लेखन वाचलें हांवें. तांतू एकलो म्हणटा, तो पाद्री शर्मावन सांगतना हात हालयता, पांय हालयता, आंग हालयता, पोट हालयता. अरे पब्लीक स्पिकींग हांवें 15,000 भुरग्यांक आनी व्हडांक पब्लीक स्पिकींग शिकयलां, आनी पब्लीक स्पिकींगान कालेंय हालयत, कांय प्रॉब्लेम ना. आनी शर्मावी एक पब्लीक स्पिकींगच. तर पाद्र्याबान हात हालयल्यार पांय हालयल्यार तुका कालें प्रॉब्लेम. तशें म्हाका भोगलें. फाल्यां सकाळीं कोणी म्हणूं का पाद्र्याबान वोंटी हालोवंक नजो म्हणून. त्या देखून हांवें एक धार्मिकाक, फादर एंटनीक हांगा आसलेल्या धार्मिकांक सपोर्ट म्हणून न्ही, हें एक म्हजें एक चिंता. त्या विशयाचेर एक ल्हान कवन बरयलां. हांव क्रिस्तांव, तूं क्रिस्तांव, म्हजो बाब क्रिस्तांव, म्हजो आब क्रिस्तांव, कित्याक आमी क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मल्या. हांव क्रिस्तांव, तूं क्रिस्तांव, म्हजो आब क्रिस्तांव, म्हजो बाब क्रिस्तांव, कित्याक आमी क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्मल्या. पूण फरक इतलोच, आमचे म्हालगडे भावार्थाच्या दिश्टीन धर्म पाळटाले. आमचे म्हालगडे भावार्थाच्या दिश्टीन धर्म पाळटाले. पूण आतां हांव शिकपी क्रिस्तांव, आतां हांव शिकपी क्रिस्तांव. काळजा भितर यमकोडाची भिरांत आसा तरी, काळजा भितर यमकोडाची भिरांत आसा तरी, शिकपी म्हूण संवसाराक दाखोवंक धर्मांक सवालांकन शर्तां मारता. काळजा भितर यमकोडाची भिरांत आसा तरी, शिकपी म्हूण संवसाराक दाखोवंक धर्मांक सवालांकन शर्तां मारता. वांजेलाची 4 पानां कश्टांनी वाचल्यान तरी देवशास्त्र तज्ञां बरीं तर्कां करता. वांजेलाची 4 पानां भारी कश्टांनी वाचल्यान तरी देवशास्त्र तज्ञां बरीं तर्कां करता. आमच्या धर्माक हेरांनी कित्याक हेरांनी मारीचे कित्याक? आमच्या धर्माक हेरांनी मारूंक सोडिचे कित्याक? तांकां हांवूच मारता. आमच्या धर्माक हेरांनी मारूंक सोडिचे कित्याक? तांकां हांवूच मारता. आमच्या म्हालगड्यांनी धार्मिकांक मानान लेखिल्लें, आमच्या म्हालगड्यांनी धार्मिकांक मानान लेखिल्लें. सर्व भाग्यवंत म्हणून न्हय जावयेत, पूण ते भाग्यवंत जाग्यार आसात देखून आशयेत. आमच्या म्हालगड्यांनी धार्मिकांक मानान लेखिल्लें, सर भाग्यवंत म्हणून न्हय जावयेत, पूण ते भाग्यवंत जाग्यार आसात देखून आशयेत. तांच्या सबारांचो सॅक्रिफीस हांवें म्हज्या दोळ्यांनी देखला. तांच्या सबारांचो सॅक्रिफीस हांवें म्हज्या दोळ्यांनी देखला. तांणी केल्लो उपकार हांवें खुद्द साकला. तांणी केल्लो उपकार हांवें खुद्द चाखला. पूण तांकां वाखणल्यार, तांचें बरें उलयल्यार हांव क्रांतिकारी जावचो कसो?
पूण ह्या धार्मिकांक वाखणल्यार तांचें बरें उलयल्यार हांव क्रांतिकारी जावचो कसो. देखून धार्मिका विरोध 4 लेखनां 5 कवनां लिखता आनी 7 भाशणां ठोकता. देखून धार्मिका विरोध 4 लेखनां 5 कवनां लिखता आनी 6 भाशणां ठोकता. आमच्या धार्मिकांक हेरांनी मारूंक सोडिजे कित्याक? तांकां हांवूच मारता. आमच्या धार्मिकाक हेरांनी मारूंक सोडिजे कित्याक? तांकां हांवूच मारता. अवकाश दिल्ल्याक देव बरें करूं. धर्मा भितर रावन धर्माक विकृत करतेल्यांक, देशा भितर रावन देशाक विकृत करतेल्यांक, पंगडा भितर रावन पंगडाक विकृत करतेल्यांक बोट जोगता ही कविता. त्या शिवाय भवार्था विशयान ती ही कविता उलयता. भवार्था विशयान मुखल्या कवितेंत ती म्हाका सांगूंक आसा, त्या देखून हांव त्या कवितेंत सांगाता सांग. कानांक बंगार घाली जाय तर पयलें तोपी जाय पडटा सुवी. कानांक बंगार घाली जाय तर पयलें तोपी जाय पडटा सुवी. वाट सुकल्ल्या समाजेक आपल्या उतरांनी तोपूंक मुखार येता बायलावी. बायलावी गंजी मठा तारा लाविना फेर्नांडीस हिणें भोवशा कविता आराम केल्ली पोएटीक तावनूच. पूण हिची कविता इतली उंचायेच्या मट्टाक आसात की हांवें केन्ना केन्ना सांगचें आसता. एक प्रबुद्धतेक पावोवंक थोड्यांक 8 दीस लागल्यार थोड्यांक 8 वर्सां लागतात. पूण ही 8 दिसांनींत प्रबुद्धतेक पावल्ली कवयत्री तारा लाविना फेर्नांडीस कादंबरी, मोठ्यो काणयो, चिकणी कथा, लेखनां तशें बरयल्यांत. 2012 आनी 2018 वर्साच्यो कर्नाटका कोंकणी साहित्य अकादमी पुस्तक प्रशस्ती तिका लाभल्यात. भोव सुंदर गुंडायाच्यो कविता ती बरयता बाय तारा लाविना फेर्नांडीस. सुमेस्तांक बरी सांज मागता. म्हज्या कवितेचें नांव आसा मोबायलाचें विधान. पयल्यान मोगाचें विधान. आलतरी वयलो देव देंवोन येवन बायेच्या दोंपरार बसलो. आलतरी वयलो देव देंवोन येवन बायेच्या दोंपरार बसलो. वा वा. आमी पळयता मोबायल सगळो दीस इगर्जेंती आनी पुरा दोंपरार दोन मोबायल पळयतात आसता. न्ही तशें आलतरी वयलो देव देंवोन येवन बायेच्या दोंपरार बसलो. हळू हळू हांवें तिळ्ळें. देखता देखता कितें विचित्र देव मनीस जालो. देखता देखता कितें विचित्र देव मनीस जालो. एके राती खोबरे विनेन्स बायेक घेवन धांवलो. एके राती खोबरे विनेन्स बायेक घेवन धांवलो. आतां सुरवातलें दुखीचें विधान. आतां सुरवातलें दुखीचें विधान. बाबा मायन आलतरी वयल्या देवाक उलो मारलो. म्हळ्यार आतां मोबायल कांय काम करना, देखून आतां देवाचो उडास आयलो. आतां बाबा मायन आलतरी वयल्या देवाक उलो मारलो. मिस्ता तोय भक्तांच्यो दोशी नासता स्वस्थ आसुल्लो. मिस्ता तोय भक्तांच्यो दोशी नासता स्वस्थ आसुल्लो. जबाब दिवच्या गण्यारच नातुल्लो. देखून देवाक सोडलो, कानुनाक उलो मारलो. एकलो मेळनातल्यार आनी एकलो मेळटा न्ही तशें. देवाक सोडलो, कानुनाक उलो मारलो. पोलिसांनी वावर हातीन घेतलो. कुमकेक आयिल्ल्या दोंपरा वयल्या देवान मनशाक धरलो. आतां कुमकेक आयिल्ल्या दोंपरा वयल्या देवान मनशाक धरलो. कितें विचित्र. पळयतना तो बायेचो घोव जाल्लो. पळयतना तो बायेचो घोव जाल्लो. आतां सुरवातलें बरवशाचें विधान. आतां सुरवातलें बरवशाचें विधान. मेंदवांत किडो एक कांतावंक लागलो. मेंदवांत किडो एक कांतावंक लागलो. कोणसो देव चड बळवंत. आलतार न्हिदयलोलो वा दोंपरार बसयलोलो. कोणसो देव चड बळवंत. आलतारीर न्हिदयलोलो वा दोंपरार बसयलोलो. हळू विसारूंक गेल्ल्याक भावार्थ दोळे दाखोवन बेश्टाय लागलो. हळू विसारूंक गेल्ल्याक भावार्थ दोळे दाखोवन बेश्टाय लागलो. देव बरें करूं. भोव सुंदर कविता. कवितेचें नांवूच सांगता
हें मोबायलाचें विधान म्हूण. आनी पयलें ती म्हणटा आलतरी वयलो देव येवन बायेच्या दोंपरार बसलो म्हूण. तर ही कविता एका ल्हान भुरग्याच्या चिंतपाचेर बरयल्या. तें ल्हान भुरगें आपल्या बायेक मागणें करतना दोंपराचेर मोबायल दोन चॅटींग करचें पळयता. आनी ते चिंता मोबायला कडेन ती बाय उलयता म्हूण, देवा कडेन बाय उलयता म्हणून. अशें चॅटींग करन करन बाय धांवता. ताच्या पयलें तें भुरगें हळू तिळटाना एकलो मनीस आसा आनी तो मनीस तें देव म्हूण चिंता. अकरेक बाय धांवलां घरचीं देवाक उलो मारतात, पूण आमी खाली देवाक उलो मारल्यार पावना, आमचे प्रयत्नय करी जाय. अकरेक पुलिसांक दूर दितात आनी पुलीस ताका सोदून हाडटात. आनी सोदून हाडटाना आणे चिंतुल्लो देव बायेचो घोव जाला. आनी अकरेक ते ताळा भुरगें चिंता कोण चड बलिश्ट, मोबायल असो देव की नीज देव गी. ते दाळा तांकां वडिलांक त्या भुरग्याक समजोवंक जायना. देखून ती भावार्थ म्हणलो नीप दिवन भुरग्याक थंड करतात. हांगासर रॉनाल्ड ऑलिव्हेराच्या आनी लवीच्या कवितांत एक भावार्थ असो विशय आयला. मनशास्त्रज्ञा प्रमाणे जर दोग पिढी आसत, एक आस्तीक आनी नास्तीक दोग जाण आसात, तर आनी दोगांय की मारणांतीक पिडा आसा, एकदम मारणांतीक पिडा आसा, आनी दोगांय की एकच नमण्याच्या वकात दितात. तेन्ना वो अपधैर्यान काण घेता पळय नास्तीक तो, आनी हो मनीस चड धैर्यान म्हाका देव गूण करता म्हणून पातयेन काण घेता पळय, तो पातयेन काण गेल्लो वेग्गी गूण जाता म्हणटात मनशास्त्रज्ञ. हाका भावार्थ असोय गरज आसा. देव बरें. हांगासर ही कवी गोश्टीचें फर्स्ट हाफ संपता. आतां एक 10 मिनटाचो विराम आसा. Хай кажуть не моє, а я лише тебе. Хай світ перевертом іде, я все одно лише тебе. Хай кажуть іде, я все одно лише тебе. Лише тебе, лише тебе, лише тебе. Я все одно лише тебе. Хай кажуть не моє, а я лише тебе. Хай світ перевертом іде, я все одно лише тебе. Two wrongs can make a right. We're just doing what we feeling right now. So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the one, but I got news for you. I'm the best that you can get. So what the hell? Are you ready? So what the hell? So what the hell? What are you waiting for now? So what the hell? Why you hanging on the rooftop by yourself? Always waiting for the कुमसार जाल्यार पाद्र्याप दिता प्राजीत. कुमसार जाल्यार पाद्र्याप दिता प्राजीत. आतां आपल्या कवितेनी तुमच्या लागीं कुमसार जावंक येता अजीत. अजीत डिसोजा सुरतकल, मिलाग्रीस सहकारी बँक सुरतकल हांगासर ब्रांच मॅनेजर जावन तो वावुरता. लोन जाय जाल्यार ताका संपर्क करियेत. उदेव नेवचो कवी अजीत डिसोजा सुरतकल. देव बरी सांज दिवन तुमकां समेजता. म्हज्या कविताचें नांव जावन आसा एका राती भितर.
कसल्यांक घडीत सर्वांक ओडीत देवाक असाध्य खंयचेय ना. कसल्यांक घडीत सर्वांक ओडीत देवाक असाध्य खंयचेय ना. भिकारी जाता तो ग्रेस्त, ग्रेस्त जावंक पावता तो पापारे. भिकारी जाता तो ग्रेस्त, ग्रेस्त जावंक पावता तो पापारे. 60 वर्साची ती बायल आसरो कोणोचोय तिका ना. भीक मागून भरतली ती पोट कोणाचेरी राग तिका ना. देवान दिला तो रंगीत ताळो जाला तो राणाचो कळो. देवान दिला तो रंगीत ताळो जाला तो राणाचो कळो. रंगीत ताळ्याचे तेंदेने संगीत क्षेत्राक अवचीत जालें तिचे येणे. रंगीत ताळ्याचे तेंदेने संगीत क्षेत्राक अवचीत जालें तिचे येणे. एका संगीत प्रेमी वरवीं तेरी मेरी कहाणी सुरू जाली. एका संगीत प्रेमी वरवीं तेरी मेरी कहाणी सुरू जाली. अंतर्जाळार तिचे संगीत वळ्ळें, तिचे गुपीत देणे सर्वांक कळ्ळें. अंतर्जाळार तिचे संगीत वळ्ळें, तिचे गुपीत देणे सर्वांक कळ्ळें. गावपी सगळे तिचे ताळ्या पिसवाले, संगीत लोकांनी तिका मोगान आरायलें. गावपी सगळे तिचे ताळ्याक पिसवाले, संगीत लोकांनी तिका मोगान आरायलें. एकाच राती भितर संगीताची राणी ती जाली. एकाच राती भितर संगीताची राणी ती जाली. नांव तिची जाणात गी तुमी, ती जावन आसा रानू मंडेला. नांव तिची जाणात गी तुमी, ती जावन आसा रानू मंडेला. ज्योती सबार कळा, विसरा नांव आमी तुका खंयच्याय वेळा. देव बरें करूं. आपल्या गायना वरवीं एक भिकारीण कशी उंच पावंड्याक पावली तें वर्णिलां अजित डिसोजा सुरतकल. उंच म्हणटाना म्हाका एक वॉल्टर दांतिसाची कविता उगडासाक येता. मोगारास विक्र्याक आसा विंसून मोलाक घेतली. मोगारास विक्र्याक आसा विंसून मोलाक घेतली. कितलें साकल्यारी चाप्पेंस लागता गोरसो मोगूस उंच. कितलें साकल्यारी चाप्पेंस लागता गोरसो मोगूस उंची. भोंवतीची तोडी गडितां देखतां देखतां करता काळीज. भोंवतीची तोडी गडितां देखतां देखतां करता काळीज. ही गडितां आपल्या कवितेनी गुंतोवंक येता कवी हेनरी मास्कारेन्हस. कवी हेनरी मास्कारेन्हस लिखणे नांव हेमा पुत्तूर. मूळ गांवान तो पुत्तूरचो, आतां वस्ती फेरारान करता. लूर्स सेंट्रल स्कुलांत हिंदी विभागाचो मुख्यस्त. चिकणी काणयो आनी कविता तो बरयता. नेमाळ्यांनी ताची कविता काणयो प्रगट जाल्यांत. श्री हेनरी मास्कारेन्हस, पुत्तूर. आयच्या कवितेचे पाठतळ आसा थोड्या दिसां पयलें राजस्थानांत घडलेल्या भुरग्याच्या वयर हल्लो. आनी त्या हल्ल्या वेळार त्या भुरग्याचें दूख आक्लास कसो आसतलें ते एक शब्द मुखांतर बरोवचे प्रयत्न जाला. कविता उदकाचें रण. हांवें केल्लें पाप तरी कितें, हांवें केल्लें पाप तरी कितें, फकत आपडलें. हां, हात लायिल्लो मात्र उदकाच्या मोडकेक. तकल्ल्या म्हजी थोडी तान बागोवंक उदका तांबलेर मात्र घेतलें न्हय. हा, आपटल्ल्या तपटाक तानेची ओड कळीत आसली तर. मेस्त्री, कठीण दुखीन हांवें पिरगतना आनी एका कुशीन तावन उबारलेल्या हाताक कांय बिरमत दिसली ना. मुस्काराचेर पडलें तापड सकडावरनी निब्बोर. मुस्काराचे वयर पडलें तापड सकडावरनी निब्बोर. अस्कत जीव कसो तरी ससीत गोळ्ळोन तेंस. हात पाय निस्तेज गोळ्ळोन तेंस. हात पाय निस्तेज. बसून येवच्या काना कणप्यांत सादलो हिमटो आवाज थापटा सारको निष्ठूर. आपट जिगितानी आमची मोडकी.
आतां कितें करचें? आम सोरीताळे एकामेका करतले विसार. आतां कितें करचें? आम सोरीताळे करतले विसार. त्या समटकंतले उदक हाडून लजमडे एकल्यान घाले म्हज्या वंटार. म्हाका तें नाकासलें, म्हाका तें नाकासलें देखून तशेंच देंवोन गेलें. उंच म्हूण उबारलेल्यान बोट हातेमेट्यान म्हजो हात उखल्लो. उंच म्हूण उबारलेल्यान बोट हातेमेट्यान हात म्हजो उबारून धरलो. स्तब्ध जाला तो. दिसता बियान काणसिरलो. बाबाक मायक खबर आसा गाय, बाबाक मायक खबर आसा गाय. पालवोन येवचो उस्वास सुस्कारलो. उस्वास म्हजो भितर ससट पडटालो. उस्वास म्हजो भितर ससट पडटालो. कुसव्यांत ववयल्ल्या मायक उलो मारतालो. निमान्या तिच्या वेंगेक आश येतालो. ताळो म्हजो मात्र केदाळागी मेल्लो. आत्मो भायर सन रावल्लो. मोतीची उबी निवोन आसली. संवसार गैरो गैरो जावन येतालो. बाबा आसल्यार आनी एक जल्म, बाबा आसल्यार आनी एक जल्म. ही जात म्हाका नाका. ह्या मनशा पोवन नातलेल्या मनशा जातींत जल्मूंक नाका. ह्या मनशा पोवन नातलेल्या मनशा जातींत म्हाका जल्मूंक नाका. दया करन सोडा म्हाका. आत्मो मुक्त जालो. दया करन सोडा म्हाका. आत्मो मुक्त जालो. हांच्या उदकाक आदेवस मागून. देव बरें करूं. राजस्थानांत एका इस्कॉलांत दलीत भुरग्यान क्लासींतल्या उदकाच्या मडकेंतलें उदक पियेल्ल्याक ताका मास्टरान मारून जिवेशी मारलें. ह्या पाठदळार एक मार्मीक रितीन बरयल्ली कविता ही कानुनाचे आनी मनशापणाचे सर दोरे उतरोवन चालते रस्त्या अस्पृश्याचें चित्रण दिवची भोव मार्मीक कविता सुंदर रितीन पिंतरायल्या. अभिनंदन हेनरी मास्करेनस. कोण म्हणटात नेणटो आनी कोण म्हणटात जाणटो. कोण म्हणटात नेणटो आनी कोण म्हणटात जाणटो ताचें चिंतापुत्त वेगळें. तो आसा कवी विनोद पिंटो. श्री विनोद पिंटो ताकोडे पिंताम ताकोडे लिखणे नांवान बरयता. संघटक कविता कृषी तसो आसक्तेचो विशय. तो एक बंडाय कवी. एक ग्लास उदक धर कोणें विचारलें जाल्यार अर्दो ग्लास उदक धर कोणें विचारलें जाल्यार सकडी अर्दो ग्लास उदक आसात म्हणत जाल्यार तो म्हणटा अर्दो ग्लास खाली आसा म्हणून. ताची कविताच वेगळी, ताणें पळोवची रितच वेगळी. बंडाय कवी विनोद पिंटो ताकोडे. म्हजी कविता आसा आज म्हजी शाळा मात्र रडतात. ही कविता टिचरांक मुक्काल दवरून बरयल्या. हांगा आसलें टिचरांक कोणी बेजार करनाका, तुमी सकडी बरींत. पूण म्हज्या काळाचे टिचरां अशें हात घालून काडटना रक्ताचे गाय हें दिसतालें. म्हज्या काळाची टिचरां करकट्या वताक भुरग्यांक दिमी घाले इल्लें हांवें पळयलां. रेड्या भशेन मारून बडयल्लें हांवें पळयलां. त्याच खातीर आज म्हज्या मुडबिद्री वाराडाची क्रिस्तांव अनुदानीत चलोवची 4 इस्कलां कन्नड मिडियम बंद पडल्यान. म्हज्या गांवची इस्कलां मात्र रडतात. म्हज्या गांवची शाळा हजारो भुरग्यांची उदारगतीची पाळां. म्हज्या गांवची शाळा हजारो भुरग्यांच्या उदारगतीची पाळां. संवसारभर रंबल्यान संवसारांत रंबल्यान सबार मायगांवांत उरल्यान घेवन कुटुंबां बार. संवसारांत रंबल्यान सबार मायगांवांत उरल्यान घेवन कुटुंबां बार. आज म्हजी शाळा मात्र मरणा तणीर रडटात. आज म्हजी शाळा मात्र मरणा तणीर रडटात. दुबळीं भुरगीं ल्हान ल्हान बांकार पाठ पुटयतलीं सैतान शिक्षकां नागू बेतान. दुबळीं भुरगीं ल्हान ल्हान बांकार
पाट पुटयतलीं सैतान शिक्षकां नागू बेतान भुरग्यां मनां कडटलीं थोडीं उक्त्यान रडटलीं भुरग्यां मनां कडटलीं थोडीं उक्त्यान रडटलीं दुबळो आनी ग्रेस्त आनी दुबळो हुशार आनी दड्डो ओड तापोवात करतलीं ग्रेस्त आनी दुबळो हुशार आनी दड्डो ओड तापोवात करतलीं अशिकपी दुबळीं दातारां भुरग्यांच्यो गरजो समजनातलीं परिणाम असो भुरगीं मात्र भोगतलीं अशिकपी दुबळीं दातारां भुरग्यांक गरजो समजनातलीं परिणाम असो भुरगीं मात्र भोगतलीं थोडीं रानान बसतलीं थोडीं शिकप अर्द्यार सोडटलीं थोडीं रानान बसतलीं थोडीं शिकप अर्द्यार सोडटलीं देखून म्हजी शाळा आज मरणा तणी रडतात देखून म्हजी शाळा आज मरणा तणी रडतात कश्ट वावटीचें जिवन तें बऱ्या शिक्षकांक आवडेवन आसचें थोडीं ती माया मोगाळ थोडीं आनी थोडीं कासापी कसायगार थोडीं ती माया मोगाळ आनी थोडीं कासापी कसायगार थोडीं तरी मोगान समजयतलीं आनी थोडीं भुरग्यांक मारूंक मास्टरांक सुपारी दितलीं टिचरां जैते थोडीं ती मोगान समजयतलीं आनी थोडीं भुरग्यांक मारूंक मास्टरांक सुपारी दितलीं ते थोडे बाडाय उलयतले ते थोडे बाडाय उलयतले गांवांत कुणीय नात आमकां मुखार म्हणून भुरग्यां मुखार हरदें बडयतले गांवांत कुणीय नात आमकां मुखार म्हणून भुरग्यां मुखार हरदें बडयतले चलयांक पोशेवन चिमटे काडटले चलयांक पोशेवन चिमटे काडटले प्रतिभटन केल्ल्यांचे गाली सुजयतले प्रतिभटन केल्ल्यांचे गाली सुजयतले देखून म्हजी शाळा आज मरणा तणी रडतात देखून म्हजी शाळा आज मरणा तणी रडतात तवळ सरकार आमचो कुर्डो आसलो सांबाळ दिवन भुरग्यांक मारयतलो तवळ सरकार आमचो कुर्डो आसलो सांबाळ दिवन भुरग्यांक मारयतलो आजकाल कोणाक मारूंक ना परमिशन ना मारूंक काळ आज बदलला भुरग्यांक संपूर्ण स्वातंत्र्य लाभलां थोड्यांक केल्लें कर्म तकलेर बेजलां थोड्यांक तांच्या भुरग्यांक तावन पाटी मेळ्ळां काळ आज बदलला भुरग्यांक संपूर्ण स्वातंत्र्य लाभलां थोड्यांक केल्लें कर्म तकलेर बेजलां थोड्यांक तांच्या भुरग्यांक तावन पाटी मेळ्ळां आनी थोड्यांक अर्द्या रत्त सैतानान आपोवन व्हेलां आनी थोड्यांक अर्द्या रत्त सैतानान आपोवन व्हेलां पूण म्हजी शाळा मात्र मरणा तणीर आज रडतात पूण म्हजी शाळा मात्र मरणा तणीर आज रडतात बागीतीन थोडीं आवय बापायचो मोग दितलीं बागीतीन थोडीं आवय बापायचो मोग दिलेली कश्टी भुरग्यांक मोगान अर्थ केलेली तुमकां मोगान हॅपी टिचर्स डे म्हणटा तुमकां मोगान हॅपी टिचर्स डे म्हणटा काळजा मनांत गुपीत रडटा काळजा मनांत गुपीत रडटा कित्याक म्हजी शाळा मरणा तणीर रडोवन आसात शिक्षकां समाजेक बरें करतात पूण चक्कड न्हय थोड्या वरवीं शिक्षकाचें नांवय पाड जाता ही समाजाची आनी एक कूस दाखयल्या विनोद पिंटो तुका अभिनंदन ऑपरेशन करी जैतर जाय पडटात ग्लव्ज ऑपरेशन करी जैतर जाय पडटात ग्लव्ज आपल्या उतरांनी समाजाचें ऑपरेशन करतात कवी स्टॅनिस्लॉस कवी स्टॅनिस्लॉस कितें किन्नी गोळीन ते जल्माल्ले प्रस्तूत किऱ्यांत वस्ती करतात फिरगज पत्राच्या संपादकीय मंडळीचे संदेश जावन ते वावरतात तशें इतर संस्थे मुखांतर समाज सेवा ते करतात एक अपुर्बायेचे कवी स्टॅनिस्लॉस कितें देव बरी सांज दिव तुमकां सोमेस्तां देव बरें करूं नविनाक तुवें उत्तेजन दिवन म्हाका हांगासर आपयलां पोएटिका ग्रुपाक आनी वळची जर पत्राकी देव बरें करूं म्हजी कविता जावन आसा आयज म्हज्या काळजान ही कविता एक मोगाची कविता कारणांतर
वावरां निमती या कितेंय जावन पयस आसून लांब काळा उपरांत ती एकामेका मेळच्या वेळार बोगडांची कविता ही जावन आसा. आयज म्हज्या काळजांत, आयज म्हज्या काळजांत दर्या घास घासता, आयज म्हज्या काळजांत दर्या घास घासता, शेळेरे काळीज म्हजें उडून उडून नाचता. आयज म्हज्या काळजांत दर्या घास घासता, शेळेरे काळीज म्हजें उडून उडून नाचता. सुकण्याचे किर्लोणे लेगून शेतांत गायन रंगीत जशें लागता, पानाचें घर्शण पासून बागींत ताळयां शिवर कशें बगता. सुकण्याचे किर्लोणे लेगून शेतांत गायन रंगीत जशें लागता, पानाचें घर्शण पासून बागींत ताळयां शिवर कशें बगता. आयज म्हज्या काळजांत दर्या घास घासता, शेळेरे काळीज म्हजें उडून उडून नाचता. पेजे कतकतो मडकेन सिसता, वजंद्रा ताळ कसो आयकता, किणकुळ्या नाद गोट्यान रिकता, पायजणां नाच म्हणके सुस्ताता. पेजे कतकतो मडकेन सिसता, वजंद्रा ताळ कसो आयकता, किणकुळ्या नाद गोट्यान रिकता, पायजणां नाच म्हणके सुस्ताता. आयज म्हज्या काळजांत दर्या घास घासता, शेळेरे काळीज म्हजें उडून उडून नाचता. वाऱ्या स्पर्श कानार उबेसो स्वास जशें फुलयता, फुला स्वाद नाकार मोगा उम्या भशेन दलयता. वाऱ्या स्पर्श कानार उबेसो स्वास जशें फुलयता, फुला स्वाद नाकार मोगा उम्या भशेन दलयता. आयज म्हज्या काळजांत दर्या घास घासता, शेळेरे काळीज म्हजें उडून उडून नाचता. सुकुल्ल्यो मिरयो पासून खातीर कळ्यां भशेन फुल्ल्यात, सुकुल्ल्यो मिरयो पासून खातीर कळ्यां भशेन फुल्ल्यात, बावलेले वोंट लेगून तोंडार भिरणां रंगान तोवल्यात. सुकुल्ल्यो मिरयो पासून खातीर कळ्या भशेन फुल्ल्यात, बावलेले वोंट लेगून तोंडार भिरणां रंगान तोवल्यात. आयज म्हज्या काळजांत दर्या घास घासता, शेळेरे काळीज म्हजें उडून उडून नाचता. आयज म्हज्या काळजांत लारां वळोंक लागल्यान, आयज म्हज्या काळजांत लारां वळोंक लागल्यान, वर्सां नंतर परत मिलन गीत पसरन आयल्यान. आयज म्हज्या काळजांत लारां वळोंक लागल्यान, वर्सां नंतर परत मिलन गीत पसरन आयल्यान. आयज म्हज्या काळजांत दर्या घास घासता, शेळेरे काळीज म्हजें उडून उडून नाचता. आयज म्हज्या काळजांत दर्या घास घासता, दर्या घास घासता, दर्या घास घासता, शेळेरे काळीज म्हजें उडून उडून नाचता. देव बरें करूं. एक सुंदर मोगा गीत प्रायस्ताची काळजां सयत तरणी करच्यात आसलें. ही कविता आयकता म्हाका बाय सलोमीची एक कविता उडास आयली. काजार म्हळ्यार, काजार म्हळ्यार मोग करतना सगळें विसरोंक आनी राग करतना सगळें उडासांत हाडूंक कोणांगीय काम नासलेल्यान सोदून काडिल्ली शिक्षा. काजार म्हळ्यार मोग करतना सगळें विसरोंक आनी राग करतना सगळें उडासांत हाडूंक कोणांगीय काम नासलेल्यान सोदून काडिल्ली शिक्षा. बाय सलोमी, संबंदाचें तें मोल तुमी कशेंय तुका, संबंदाचें तें मोल तुमी कशेंय तुका, बा पयसो मोग वर्णूंक मुखार येता बाय रेखा. बाय रेखा सिक्वेरा सुरतकल हाचें नांव पाटी मुखार केल्यार चरक्या भुरग्याक कावोवच्या आवयचो उडास येता खरें म्हणून. सौदी अरेबियांत आनी बॅरिनांत तिणें वावर केला. आतां मणिपुरांत वस्ती करून आसा. वृत्तेंत ग्राफिक्स वेब डिझायनर. पोएटिकाचो लोगो तिणें डिझायन केल्ली कीर्त तिका फावो जाता. बाय रेखा सिक्वेरा सुरतकल. देव बरी सांज दिवंक तुमकां समेस्तांक. हांगासर म्हजी वळख करून ह्या वेदीर म्हजी झळक दिवंक अवकाश करून दिल्ल्या मानेस्तन कवी नवीन प्रेरा तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आयची म्हजी कविता आसा म्हजो पप्पा. पोएटिका कवी गोश्टीक आज म्हजें पयलें सदारपण
आनी हो अवकाश म्हज्या पप्पाच्या जल्मा दिसात राबला. म्हज्या पप्पाचो आज जल्मा दीस जाल्ल्यान ही कविता म्हज्या पप्पा खातीर सादर करूंक भोव संतोश भोगता. सडावत कुटुंबांनी नेणट्यापणार भुरग्यांक पप्पा मोगा आसा तर वाडोवन येता येतना मम्मीच्या पालवांतय वंद वतात. म्हज्या जिणयेंत ल्हानपणी पप्पाच्या बायकार बसोवन गांव इस्कोल इगज अशें भोंवल्लो पप्पा सांगता केळिल्लो उगडास आजून जिवाळ. तरी पोखरी करतना केल्लो पप्पाच्या मारांचो कार आनीक निवोंक ना. भोवशा तसो कार जाय आज म्हज्या पप्पाक मानान लेखूंक मेळिल्ली देख. म्हजो पप्पा ह्या धरतेक जर सुर्यो ना तर उजवाड कयताव. ह्या धरतेक जर सुर्यो ना तर उजवाड कयताव न्हू. म्हज्या जिणये माथ्यार म्हज्या पप्पाचो हात ना तर नशीब कयताव. म्हज्या जिणये माथ्यार म्हज्या पप्पाचो जर हात ना तर नशीब कयताव. कुटुंबांत आसात म्हाका सबार संबंद. कुटुंबांत आसात म्हाका सबार संबंद. पूण पप्पा तुजे थंय म्हाका आसा पयल्लो काळजा बांद. पूण पप्पा तुजे थंय म्हाका आसा पयल्लो काळजा बांद. जिणये वतांत पयना वाटेर सत्री नाका. जिणये वतांत पयना वाटेर सत्री नाका. पप्पा म्हज्या माथ्यार तुजो हात न्हय तर हाताची सावळीच पुरो म्हजें पयन पोंताक पावोंक. पप्पा म्हज्या माथ्यार तुजो हात न्हय तर हाताची सावळीच पुरो म्हजें पयन पोंताक पावोंक. पप्पा तुजे तावनूच म्हजी वळख. तूं म्हजो जल्मदातार. तुजे तावनूच म्हजी वळख. तूं म्हजो जल्मदातार. तुमचो म्हज्या जिणयेचो विश्वास आनी तुज्या बेसावांनीच म्हजें उद्दार. तुमचो म्हज्या जिणयेचो विश्वास आनी तुज्या बेसावांनीच म्हजें उद्दार. पप्पा आज तुजो जल्मा दीस. पप्पा आज तुजो जल्मा दीस पाटयता ह्या दिसाचे रास रास उल्हास. पाटयता ह्या दिसाचे रास रास उल्हास. देव बरें करूं. ह्या धरतेक जर सुर्यो ना म्हूण पप्पाकच सुर्या कंपेर कर लिखिल्ली भोव अपुर्बायेची कविता. बाय रेखा तुज्या पप्पाक पोएटिका तर्फेन आनी वळचीजर पत्रा तर्फेन जल्मा दिसाचे शुभाशय पाठयता. ह्या वेळा आवय बापोयचो मोग तो वर्णूंक साध्य ना. आनी ह्या वेळार म्हाका उडास येता म्हजीच एक कविता रुबाय प्रकाराचेर ती आसा. तुज्या हुस्क्या प्रास कितेंच मोवना. तुज्या हुस्क्या प्रास कितेंच मोवना. तुज्या हुस्क्या प्रास नितळ मोवना. तुज्या हुस्क्या प्रास कितेंच मोवना. तुज्या हुस्क्या प्रास नितळ मोवना. तुवें लिपयलेल्या बुकेक गे माय खंयच्या पोलिसांकी सोदूंक जावंक ना. तुवें लिपयलेल्या बुकेक गे माय खंयच्या पोलिसांकी सोदूंक जावंक ना. शीत वाळूंक जाय कुरपोनांनी मांड. शीत वाळूंक जाय कुरपोनांनी मांड. उतरां गाळून कविता वाचता कवी रेमंड. कवी रेमंड देखून ताकोडे हे बरे संघटक. पिंगारा म्हणलें पत्र चलयतात. तशेंच पिंगारा म्हणलो पंगड आसा. आनी तांणी ह्या पयल्यार गोंयांत तावन केरळ तावन आनी संवसाराच्या कोनशा कोनशां तावन कवी धांवून येतात. आनी तांची ती संघटनाची शाती भोव अपुर्बायेची. ते चारोळी स्पेशलिस्ट म्हळ्यार 4 लायनीच्यो कवितांत स्पेशलिस्ट. ते राष्ट्रीय मट्टाच्यो पिंगारा कवी गोश्टी तांणी सादर केल्यात. भोव सुंदर कवी रेमंड डिकुन्ना ताकोडे. देव बरें करूं. नवीन तुज्या मोगाच्या ह्या म्हज्या वयल्या उतरांक पुराय म्हज्या मोगाचे मुखार बसोर आसात तांकां नमन करून काजराच्या उपरांत फुडारा खातीर पयस पयस रावतल्या जोड्यां खातीर एक श्रृंगार कविता
एक श्रृंगार बरीत कर अशी आसा. तुका होगळ शिरतलो मोगाच्या आमालान. आतांच्या वॉट्सॅपान तुमकां कळीत आसा कशें म्हणून. तुका होगळ शितलो मोगाच्या आमालान थांबयतलो उस्वासाच्या उबेन. थांबयतलो उस्वासाच्या उबेन. दोळे दंपून कंपेर वोंटान खामच्या वोंटान पिरगोवन राव उत्कट आनंदान. हांव येतलो मोगा रजेर. हांव येतलो मोगा रजेर. केसांच्या फाळयांनी बोटां सोरोंक. गोमटेच्या नळयेर नाक्षेन गिरपोंक. केसांच्या फाळयांनी बोटां सोरोंक गोमटेच्या नळयेर नाक्षी गिरपोंक. कान म्हजो तामशेता तितलो चिडूंक. उगतेच दोळे तुकात सोपण्यो. येतलो मोगा रजेर येतलो. ताळवे हातार कायला ताचो हून हात. खायला ताचो तितलो हून हात. दोळ्यांच्या तळ्यांत उज्याचें कीट. दोळ्यांच्या तळ्यांत उज्याचें कीट. धोलीच्या आवाजान काळीज धाडत. मोगाचो नास तेस नादान येतलो मोगा राव रजेर येतलो. आनी थोडेच दीस अशेंत मोगा. मागीर आमी दोगांच रोशेंत किचनांत दांटोवन गश्टोवन तिरशें पळोवन. दांटोवन गश्टोवन तिरशें पळोवन सदांत सांगत रावंक मोगान येतलो मोगा येतलो रजेर. देव बरें करूं. रजेर गांवांक येताना भोगचीं भोगणां भोव नाजूक रितीन वर्णिल्यांत कवी रेमंड डिकुन्नाथ कोडेन. ही कविता आयकतना म्हाका वेलपेरे बिंबासाचें पद हांव येता गो गाठी देंवन हें उडासाक आयलें. दोळे उक्ते केल्यार मात्र हो संवसार दिसता. दोळे उक्ते केल्यार मात्र हो संवसार दिसता. ह्याय संवसारांत सर्ग सोदता रोनीक रासता. कविता पदां नाटक तशें विविध क्षेत्रांनी साहित्याची कृशी ते करतात. माणसोपणा खातीर तांणी पदां लिखल्यांत. कोंकणीन ते तरबेती दितात. वृत्तेन विजयतंत्री. भोव सुंदर कवी रोनीक रासता केलराय. ऑलिव्हेराची कविता आयकल्या उपरांत ही कविता वाचची की नाका अशें म्हाका बगलां. ही खंयची दुखीची या बरोशाची मोगाची खंयची न्ही. हांवें बगयल्या करकऱ्यांची विधान. हांवें बगयल्या करकऱ्यांचें विधान दया करून कविता तशीच काणयोची. माद्री दोतोरेन सांगताल्यो तुमचे लागीं आसलेलें वांटून घेया. माद्री दोतोरान सांगताल्यो तुमचे लागीं आसलेलें वांटून घेया. देव सर्ग दिता सासना. देव सर्ग दिता सासना. माद्री हितलांत रुकामळी कुसचे चिक्कू सांगताले. माद्री हितलांत रुकामळी कुसचे चिक्कू सांगताले. सर्ग कितलो भिरांकूळ कण्णा. शर्मावे वेळी पाद्री विगार बीग दितालो. शर्मावा वेळी पाद्री विगार बीग दितालो. भुकेल्यांक दिया गरजेवंतांक पावा. भुकेल्यांक दिया गरजेवंतांक पावा. देवा राज सोडा सासनाच्या सासनाक. देवा राज जोडा सासनाच्या सासनाक. साकरीची सुकची आपुलां सोवणू. साकरीची सुकची आपुलां सोवणू आलतार भुरगो म्हणटालो. साकरीची सुकची आपुलां सोवणू आलतार भुरगो म्हणटालो. सर्ग कितलो कठीण कोण्णा. साकरी सुकची फळां सोवणू आलतार भुरगो म्हणटालो. सर्ग कितलो कठीण कोण्णा. रिती रेवालो मायकार बीग दितालो. रिती रेवालो मायकार बीग दितालो. अशीर वाटेंतल्यान गेल्ल्या शिवाय सर्गादारा भितर रिगोंक सांगचें ना. अशीर वाटेंतल्यान गेल्ल्या शिवाय सर्गादारा भितर रिगोंक जावचें ना. ताच्या बंगल्याचो राज दरवटो सांगतालो. ताच्या बंगल्याचो राज दरवटो सांगतालो. सर्ग कितलो मारेकार कोण्णा. सर्ग कितलो मारेकार कोण्णा. सांगतलेच आसचे हांगा करचो कोणी ना. सांगतलेच आसचे हांगा करचो कोणी ना. सर्गाचे आवडे हाडयतलेच आसचे घोडसो कोणी ना. सर्गा आवडे हाडयतलेच आसचे घोडसो कोणी ना.
इगर्जेक दिता इस्कोलाक दिता मोठा मंदिरां तांकां हांकां इगर्जेक दिता इस्कोलाक दिता मोठा मंदिरां तांकां हांकां दिता दिवन दिवन खाली जाता मनांतच चिंता दिवन दिवन खाली जाता मनांतच चिंता कोणाकी नातली सर्गा गिरांत म्हाका कित्याक कोणना कोणाक नातली सर्गा गिरांत म्हाका कित्याक कोणना देव बरें करूं आमी सेवा दिता दान दिता ते निस्वार्थी मनान करी जाय सर्गाक वचचें म्हणल्या इराद्यान दान दितेल्यांक चिमटो काडटा ही कविता आनी रोनीची कविता आयकतना म्हाका लवी गंजीमेटाचे एका कवितेचो उगडास येता मरणाचो काळोख दोळे दान दिवन उजवाडान बदलिलो मरणाचो काळोख दोळे दान दिवन उजवाडान बदलिलो बाय लवी गंजीमठा वाटेर पडलेल्या कुमोक केल्लेली बऱ्या समारिया घरान वाटेर पडलेल्या कुमोक केल्लेली बऱ्या समारिया घरान वाट सुकल्ल्या सरकाराक दागून धरता आमचो मरियान कवी मरियान पियूस सुरतकाल अप्रूप पत्रांनी ते बरयतात प्रस्तुत BSF केमिकल कंपनी मंगळूर हांगासर वावरकर्ते आसात सभार कवी गोष्टींनी तांणी पात्र घेतला कन्नडांत ते बरयतात मरियान पियूस डिसोजा सुरतकाल सर्वांक म्हजे प्रणाम हांव मरियान पियूस डिसोजा हांगाचो आमच्या देशाक पावनशें म्हणजे 70 आनी 5 वर्सांचो सुटकेचो दिवस आमी आचारान केलो ह्या 500 वर्सांनी आमकां सुटका कितल्या मापान मेळ्ळ्या गे म्हणलें सवाल हाजे वयर एक ल्हानशी कविता सुटका मेळ्ळ्या कोणाक दुबळो बावडो बुकेन कांगाल ना ताका खावंक कान न्हेसोंक वस्तूर दुबळो बावडो बुकेन कांगाल ना ताका खावंक कान न्हेसोंक वस्तूर वस्ती करूंक सारकें बिडार वस्ती करूंक सारकें बिडार तर सुटका न्ही जावन मेळ्ळ्या कोणाक तर सुटका न्ही जावन मेळ्ळ्या कोणाक वेपारिस्तांक टॅक्सां सोडोवन जाता तितलें लुटलां वेपारिस्तांक टॅक्सां सोडोवन जाता तितलें लुटलां आदाय सुंकाचें बें दाखोवन तकली पडापड तांची वाडयल्या आदाय सुंकाचें बें दाखोवन तकली पडापड तांची वाडयल्या तर सुटकेचो अर्थ खंयसर पावला तर सुटकेचो अर्थ खंयसर पावला धर्म जाती मोदें उजो लायला युवा जनाचो फुडार पिड्ड्यार केला धर्म जाती मोदें उजो लायला युवा जनाचो फुडार पिड्ड्यार केला द्वेश आगे समाजेंत भरपूर मापान वंपला द्वेश आगे समाजेंत भरपूर मापान वंपला तर सुटकेचो संतोश कोणा थंय उरला तर सुटकेचो संतोश कोणा थंय उरला कृषी करचो रैत सयत रस्त्याक देवला रिणान संपळोवन जीवघात करूंक लागला कृषी करचो रैत सयत रस्त्याक देवला रिणान संपळोवन जीवघात करूंक लागला भूस्वाधीन म्हणल्या कराळ कायद्यान देदस्पोर जाला भूस्वाधीन म्हणल्या कराळ कायद्यान देदस्पोर जाला तर सुटकेचो अर्थ कोणाक तरी समजला तर सुटकेचो अर्थ कोणाक तरी समजला फकत ग्रेस्तांक अधिकार आसलेल्यांक सुटकेचो खरो संतोश लाभला फकत ग्रेस्तांक अधिकार आसलेल्यांक सुटकेचो खरो संतोश लाभला दुबळी अनाथांक आजुनी सुटकेचो तो अर्थ सोपान जावनूच उरला दुबळी अनाथांक आजुनी सुटकेचो तो अर्थ सोपान जावनूच उरला देव बरें कर देशाचें स्वतंत्र लुटोवन जाती जाती मोदें झूज मांडूंक कारण जाल्ल्यांक बोट जोगता ही कविता झूज म्हणटाना म्हाका मुजेंसे कविता उडास येता झूज जाताना तूं लांकडाच्या पक्षेन गी उज्याच्या पक्षेन गी सांगून सोड पयलेंत झूज जाताना
तूं लांकडाच्या पक्षेन गी उज्याच्या पक्षेन गी सांगून सोड पयलेंच गोबराच्या वांट्या खातीर परत तुमच्यांनी लढाई करची नाका गोबराच्या वांट्या खातीर परत तुमच्यांनी लढाई करची नाका सोबीत सोबीत वस्तूंक केन्नाय आसता कांयच सोबीत सोबीत वस्तूंक केन्नाय आसता कांयच आपली आकर्शीक उतरां घेवन येता बाय जॉयस पिंटो किंदिगोळी ही गूण चिंतपाची कवयित्री ಅವಿತಿರುವ ಆವಿಗಳು इसो कविता पुंजो किन्निगोळींत स्व उद्यम चलोवन आसा तिची कविता जायत्या नेमाळ्यांनी प्रकट जाल्यांत बाय जॉयस पिंटो किन्निगोळी. म्हज्या कवितेचें नांव जावन आसा इलेक्ट्रीक बॅट. काळोखाच्या कुडांत सस्पतल्या मुजेर गाना आनी नासा सवय जळारींनी घालो वेडो जशें फेस्ता संभ्रम वलत्या रक्त झरी वयर शिवलेल्या कातीक चिरून तपल्यो ताणी सुबयो जशें हांव पिडेस्त चिवले मुजे रगत चिवलेल्या रक्ता बदलाक दडका आनी कोरोस दिली ताणी काणीक जावन तांकां जिवेशी मारूंक उठले मुजे हात शिरपुट्या वदानार मुज्या बोटांची लागली तांबडी मोरू जळारी मात्र कबड्डी खेळूनच जाले बचाव जळारी मात्र कबड्डी खेळूनच जाले बचाव फरीकपण घेवंक काळोखांत गुंडायले इलेक्ट्रीक बॅट फटाके फुटले बरी जळारींची पोटां फुटली जळिल्ली मूर नाकांक आदलो नाशिल्ली संतोसली जाली म्हूण दुस्मानांची बली जळिल्ली मूर नाकांक आदलो नाशिल्ली संतोसली जाले म्हणून दुस्मानांची बली चेडू म्हणाले कितली गाण मम्मा चेडू म्हणाले कितली गाण मम्मा मुळे हांवें रगत जळल्यार तशीच मूर पुता मुळे हांवें रगत जळल्यार तशीच मूर पुता ते दीस जळारीक देखलें गायच्या पाटीर जशें ती तिचेर करतात सवारी मनीस जावं या मन जात ना कांय तांकां फरक मनीस जावं या मन जात ना कांय तांकां फरक उद्देश एकच सुवी तपचें आनी रगत चिवचें उद्देश एकच सुवी तपचें आनी रगत चिवचें गायन शिमटी वापरन शिकाराचेर केलो प्रहार पूण तिच्या मोटवे शिमटे वरवीं प्रयत्न जाले निर्फळ नजूक विश्व्यांकी सोडी नासता ताणी रक्तारूस साकली नजूक विश्व्यांकी सोडी नासता ताणी रक्तारूस साकली दुखीन तिणें नाचचें पळोवन दिसली बिरमोत गुंडायलें परत तेन्स इलेक्ट्रीक बॅट तेन्ना पडली जळारींची मोडी गुंडायलें परत तेन्स इलेक्ट्रीक बॅट तेन्ना पडली जळारींची मोडी उठली परत तीस जळिल्ली मूर ना कांय फरक उठली परत तीस जळिल्ली मूर ना कांय फरक सत्राय जळारींच्या तांतयांकी आयल्या फूट भितर लिपलेल्यांक फुटलात आसतले पाकाटे सत्राय जळारींच्या तांतयांकी आयल्या फूट भितर लिपलेल्यांक फुटलात आसतले पाकाटे रक्ता वयर परत दाड जावच्या फुडें प्रति एकल्याक जिवाळ इलेक्ट्रीक बॅटाची आसा गरज रक्ता वयर परत दाड जावच्या फुडें प्रति एकल्याक जिवाळ इलेक्ट्रीक बॅटाची आसा गरज. देव बरें करूं. जळारींचो उल्लेख करन रगत चिवच्या समाजाच्या लुटकारांक अव्यक्त रितीन बोट जोगता ही कविता. कानून आनी ताचे पालक सारक्या रितीन काम केल्यार मात्र परिणामकारी जाता म्हणून सांगता बाय जॉयस पिंटो किन्निगोळी. हिची कविता आयकतना म्हाका जॉसी पिंटोच्या एका कवितेचो उडास येता. कानून बेरचप्पा बरी कानून बेरचप्पा बरी बेश्टयता सुकड्या सावजांक कानून बेरचप्पा बरी बेश्टयता सुकड्या सावजांक हस्ती रेडे पाडे
सरता सुशेगान हस्ती रेडे पाडे सरता सुशेगान बाब जोसी पिंटो किंदिगोळी. हाची पदां आनी कविता आयकतना पियेल्ल्या बरी जाता लस्सी. हाची पदां आनी कविता आयकतना पियेल्ल्या बरी जाता लस्सी. प्रशांत दर्यांतील ल्हारा उठच्या सक्तेची कविता हाडून येता कवी जोशी. कवी जोशी पिंटो किन्निगोळी ताची वळख सांगिचे म्हणना. ताचें गांव गो चेडवा अनूप जलोतान सिंग केल्लें माणसोपणान काडिल्ल्या कवळ्यांतलें गांव को चेडवा म्हणलें पद संवसारभर प्रख्यात जालां. 4थ्या क्लासींत तांणी लिखणी हाती घेतल्या. भरपूर मापान तांणी कोंकणी आनी कन्नडी पत्रांनी तांचें साहित्य प्रगट जालां. भोव समजणेचो मित्र म्हजो पोएटिकाचो आदार कांबो जायत्यो सालां तो म्हाका दिता. पोएटिकाचो भोव प्रमुख आदार कांबो बाब जोशी पिंटो किन्निगोळी. देव बरें करूं नवीन तुवें म्हजी वळख करून दिल्या खातीर. हांव वळची जर सुरतकालच्या पत्राक आनी नवीन तशें ही कवी गोश्टी हांगा ऑर्गनायज करूंक बऱ्या रितीन ऑर्गनायज केल्ल्या तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणून आशेता. कित्याक म्हळ्यार हांगासर दवरल्यो वस्तू आनी ही मांडून हाडली वेदी आनी आमकां दिल्लो वेलकम पळयतना बरी खुशी जाली म्हाका. आनी इतल्या व्हडल्या संख्यान तुमी सुरतकालची आयल्यान कविता म्हळ्यार एक कब्बिणद कडलकाय म्हणटात. चड जाणांक इंट्रस्ट आसना जाल्यार तुमी इतलो वेळ रावल्यात. ही कवी गोश्टी तुमी बऱ्यान आयकल्या देखून पयल्यान पयलें तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांव थोड्यो चुटूक आमी कन्नडान चुटूक म्हणटा हांव. ताका कोंकणींत आमच्या रेमण बाबान एक नांव दिलां चारोळी म्हणून. 4 वळीक चारोळी म्हणून. 5 वळी जाल्यार पातोळी. हांवें एक कविता म्हजें ल्हानशें चारोळी मस्त वर्सां पयलें बरयल्लें. आमी माशली धरूंक वेतना गरयेक आमी एक गांयडोळ शिरकयता. एक जिवो गांयडोळ शिरकोवन तो उदकांत गेल्ल्या वेळार तो इशीन तिशीन गोवन आसता. ताका पळोवन माशलो येता ताका धरूंक. तो गांयडोळ त्या माशले लागीं कितें उलयता ही म्हाका एक आलोचना आयिल्ली देखून ताजे वयर बरयल्लें. गरयेक शिरकायिल्लो गांयडोळो म्हणलो माशले लागीं. गरयेक शिरकायिल्लो गांयडोळ म्हणलो माशले लागीं गुंतात तुमी तेणें येणें म्हजे खातीर. गुंतात तुमी तेणें येणें म्हजे खातीर. वयर राखून आसा तुमचे खातीर. वयर राखून आसा तुमचे खातीर. देवा लागीं म्हाका एक शीण आसा. देवा लागीं म्हाका इल्लो राग आसा. तो कसलो म्हळ्यार दोळ्यांक आश्ट्य दिले. दोळ्यांक आश्ट्य दिले पळोवेत नंतर दंपेत. तोंडाक ओंट दिले उलोवेत नंतर शिवेत. दोळ्यांक आश्ट्य दिले पळोवेत नंतर दंपेत. तोंडाक ओंट दिले उलोवेत नंतर शिंपेत. लोकां जिपांचे आयकून आयकून खान मुजे गेले. लोकां जिपांचे आयकून आयकून खान मुजे गेले तकून. सांग म्हाका लिपय नाका. सांग म्हाका लिपय नाका. कानाक गुडद्यो कितें दिवं नाय. कानाक गुडद्यो कितें दिवं नाय. आतां आमी कर्नाटकांत पळयता आमी 40% कमिशन म्हणून गव्हर्मेंट 40% कमिशन तें बरयतना म्हाका एक आयिल्लो कविता. मंत्री बावडो नव्या सुटार ऊस मोडता. मंत्री बावडो नव्या सुटार ऊस मोडता. सुटाना एकी उतर. मंत्री बावडो नव्या सुटार ऊस मोडता म्हळ्यार सूट टायट जाला. सुटाना एकी उतर. टेलरान सुटा लुकता की 40% मारल्या खातर. टेलरान सुटा लुकता की 40% मारल्या खातर. पयले आमी मस्त वर्सां पयले गुलामांक विकतले या विकते घेतले. पयले गुलामांक विकते घेतले आतां MLAंक. पयले गुलामांक विकते घेतले आतां MLAंक. एम म्हळ्यार मनी. हवे म्हळें धुळीक. हवे म्हळें धुळीक तूं धुळू. हवे म्हळें धुळीक तूं धुळू. धूळ आसून म्हणाली फाल्यां तुंय. धूळ आसून म्हणाली फाल्यां तुंय. वा वा. जडच्या खोलयेक जडची खोली
रुखाक विसारी झडची पिकी कोली रुखाक विसारी हांव वसो झडची पिकी कोली रुखाक विसारी हांव वसो रुखान तकली आलयली कोली चडली रुखान तकली आलयली कोली चडली. वाव. मोग कितें म्हणून त्या गुलाब लागी विचार मोग कितें म्हणून त्या गुलाब लागी विचार म्हज्या रागान हांवें दिल्ल्या त्या गुलाबाक ताणें रस्त्यार उडयला. म्हज्या रागान हांवें दिल्ल्या गुलाबाक ताणें रस्त्यार उडयला. हांवें खेळंबो लायिल्लो ताज्या गड्या खातीर म्हणून कळिल्लेंच खेळंबो म्हाका पळोवन विशाद असो आसलो. हांवें खेळंबो लायिल्लो ताज्या गड्या खातीर म्हणून कळिल्लेंच खेळंबो म्हाका पळोवन विशाद असो आसलो. आनी एक निमाणें आसा सुखा दुखांत म्हाका तूं जर सांगात दिताय तर सुखा दुखांत म्हाका जर तूं सांगात दिताय तर फुलां बरीं दी. सुखा दुखांत म्हाका तूं जर सांगात दिताय तर फुलां बरीं दी. ती फुलां पळय काजरां मटवां ती सोंपतात मोरना पेटेन ती फुलतात. ती फुलां पळय काजरां मटवां ती सोंपतात मोरना पेटेरी फुलतात. देव बरें करूं. जोस्सेची कवितांत तशी ती काळजाक लागता देखून सुद्दां ताका निमाणें दवरलां. कवी गोश्टी मुग्ध नायली धांवताय तर धांवू कवी गोश्टी मुग्ध नायली धांवताय तर धांवू निमाणो कविता वाचूंक उबें रावता हांव. म्हज्या कवितेचें नांव आसा तो काळ आयलो म्हणटाना. तो काळ आयलो म्हणटाना खावचें उडयतलें उडयचें जाल्लें खावंक दितलें. तो काळ आयलो म्हणटाना खावचें उडयतलें उडयचें जाल्लें खावंक दितलें. तो काळ आयलो म्हणटाना मान दांपा म्हणटले वस्तूर काण व्हरतले. तो काळ आयलो म्हणटाना मान दांपा म्हणटले घाल्ले वस्तूर निकळायतले. तो काळ आयलो म्हणटाना आपल्यो चुकी लिपोवंक जाती जातीची लढाई करयतले. तो काळ आयलो म्हणटाना आपल्यो चुकी लिपोवंक जाती जातीची लढाई करयतले. विलनागत हिरो म्हणून करूंक प्रयत्न करतले. विलनागच हिरो करचे प्रयत्न करतले. तो काळ आयलो म्हणटाना पोटाक कवयतल्या प्लास लुटकारत श्रेष्ठ म्हणलो वाद म्हणटले. तो काळ आयलो म्हणटाना पोटाक कवयतल्या प्रास लुटकारच श्रेष्ठ म्हणलो वाद म्हणटले. दुबळ्याचे रगत पिळून फातराच्यो मुर्ती बांदतले. दुबळ्याचे रगत पिळून फातराच्यो मुर्ती बांदतले. तो काळ आयलो म्हणटाना निरापराध्यांक कुडायतले अपराध्यांक सुटका दितले. तो काळ आयलो म्हणटाना निरापराध्यांक कुडायतले अपराध्यांक सुटका दितले. तो काळ आयलो म्हणटाना तो काळ आयलो म्हणटाना तुवें स्वतंत्र खातीर झुजचो वेळ आयला म्हणून अर्थ. तो काळ आयलो म्हणटाना तुवें स्वतंत्र खातीर झुजचो वेळ आयला म्हणून अर्थ. देव बरें करूं. हांगासर ही कवी गोश्टी संपता. तुमच्यो चिटी आसल्यो दयेकन कोणी कलेक्ट करात. बऱ्या कवितेक विणचें काम आसा. व्यक्त आनी अव्यक्त ह्या कविते विशयान थोडीं उतरां उलोवंक मुखार येता NPS. एक अव्यक्त कविते वयर विवरण दिवचें आसता. आज हांव अव्यक्त कविते वयर उलयना पूण एका कवितेंत हांव न्हू कशें प्रेरण जोड आनी एक कविता लिखी येत की म्हणून सांगता. एक कविता आसता आनी त्या कवितेच्या प्रेरणान आनी एक कविता कशी लिखी येत हाचें उदाहरण दिवन तुमकां सांगता. आर राजीव म्हणल्याची एक कविता अशी आसा. बुडोवन आसच्या व्यक्तीन कितें सांगलें कोणा दर्याच्या कानाक. बुडोवन आसच्या व्यक्तीन कितें सांगलें कोणा दर्याच्या कानाक.
लारां आजून तकली दाडयतात फातरांक. बुडोनासच्या व्यक्तीन कितें सांगलें कोणा दर्याच्या कानाक, लारां आजून तकली दाडयतात फातरांक. ही आर राजीव म्हणल्याची कविता. आनी ह्या कवितेचें प्रेरण घेवन हांवें बरयल्ली कविता अशी आसा. संवसारांतल्या मनशा विशांत नील आर्मस्ट्रॉंग चंद्राच्या कानान कितें सांगून आयल्यात कोण जाणा. संवसारांतल्या मनशा विशांत नील आर्मस्ट्रॉंग चंद्राच्या कानान कितें सांगून आयल्यात कोण जाणा. हांगा थोड्यांक साळू वाल्ल्या दीस तो भायर येवंक बी येता. हांगा थोड्यांक साळू वाल्ल्या दीस तो भायर येवंकच बी येता. पळया ह्या पयल्या कवितेंत कितें सांगून आयल्यात कोण जाणा म्हणले एक शब्द घेवन हांवें हें कविता रचयल्लें. आनी आमाशे दिसा 7 जाणां हांगा साळू वता ते सगळ्यांक कळीत आसली गजाल. एक कविता बरयतना आमाशे दिसा ताका साळू वालें म्हळ्यार ती एक कविता जायना. पूण हांकां साळू वाल्ल्यान तो भायर येवंक बी येता ती जावन आसा कविता. अशें आमी प्रेरण जोडून कविता बरोवं येता. देव बरें करूं. आतां आमी हांगासर भाग घेतल्या कवींक उगडासाची काणीक दिता हांव. आनी ह्या कार्याक हांव मुखार आपयतां फादर एंटोनी लोबो तशेंच सिस्टर एन्नी मेरी. तुमी दया करून मुखार येजे आनी आमच्या कावींक तुमच्या हातांत हांव ह्या दिसतिका दी जाय म्हणून विनंती आसा. तशेंच वळचीजर पत्राचे संपादक जॉर्ज लिगोर डिसोजा तुमी दया करून मुखार येवचें. वळचीजर पत्राचो साहित्य संचालक लॅन्सी दया करून तुवें मुखार येवचें. येवन ह्या दिसतिका स्विकार करी जाय म्हणून विनंती. कवी मेल्विन वास निर्मार्गा, कवी ग्लॅनिश मार्टी सालंगार, बाय प्रमिळा फ्लाविया कारकोळ, श्री लॉयड रे गोताकोडे, श्रीमती जुलिएट मॉरस देरेबैल, श्री रोशन कुलशेगर, बाय सलोमी मिया पदाव, जीव निड्डोडी, डॉक्टर एनी डिम्पल कॅस्टरिनो कॉर्डेल, बाय प्रीता मिरांदा वालेन्शिया, कवी विल्सन क्रास्ता सुरतकल, कवी पेद्रू प्रभु ताकोडे, बाय आयरीन रेबेल्लो कॉर्डेल, बाय फेल्सी लोबो देरेबैल, डॉक्टर फ्लाविया कॅस्टेलिनो, कवी आयवन पिरेरा सुरतकल, आणि ह्या दिसतिका सिस्टर अन्नी मेरी तुमी दी जाय म्हणून विनंती. मुखले कवी आसात फादर एंटनी लोबो, कवी लॅन्सी सिक्वेरा सुरतकल, बाय फ्लाविया आल्बुकर्क पुत्तूर, श्री जॉर्ज लिगोर डिसोजा सुरतकल, बाय लवी गंजीमठा, श्री अजित डिसोजा सुरतकल, श्री हेनरी मास्करेनस, कवी स्लॅनिस्लोस किरे, कवी हेनरी मास्करेनस, कवी स्टॅनिस्लॉस किरे, कवी विनोद पिंटो ताकोडे, बाय रेखा सिक्वेरा सुरतकल, कवी रेमंड डिकुन्ना ताकोडे, कवी रॉनी ग्रास्ता केलराय,
कवी मारियान पियोस डिसोजा सुरतकल, कवी रोनाल्डो ऑलिवेरा पडुकोणे, कवी जॉयस पिंटो किन्निंगोळी, कवी जॉयर नोरोन्ना किन्निंगोळी, कवी जॉसी पिंटो किन्निंगोळी, कवी जॉयर नोरोन्ना, जॉसी पिंटो किन्निगोळी, कवी रोनाल्डो रिवेरा, आणि निमाणे हांव. आनी एक येदीस तिका दिवंक आसा सिस्टर आन्नी मेरी हांकां लिगोरी डिसोजा तुवें ती जाय म्हणून विनंती करता. हांगासर म्हजी माम्मी आयल्या श्री आलीस पिरेरा, श्रीमती आलीस पिरेरा, तिने मुखार येजय. म्हजी माम्मी ग्रेगोरी डिकोस्ता, तुमी मुखार येजय. एकाच ग्लासान पिवचें आमी. उंचल्या कवितेक विंसून मांड करची दस्तूर आमच्या पोएटिका पंगडांत आसा. आयची भोव सुबीत कविता आनी सर लोकांनी मांडून घेतिल्ली कविता आसा आमचो मोगा कवी पोएटिकाचो बळादी कांबो श्रीमान जॉसी पिंटो किन्निंगोळी. अभिनंदन तुमकां. नगदे इनामाचे पोशाख जावन आसात क्रिस्बेन म्युझिक हाचे क्रिस्टोफर लोबो हांचोय पोएटिका तर्फेन आमी उपकार बावुरता. आता धन्यवाद कार्यक्रम सोलोवन व्हरता लिगोरी हिरकण. एक आमच्या पिरगज पत्राच्या ह्या पयणांत एक उडास दवरचो आसलो दीस, भोव आपुरबायेचो दीस. आमी 2015 इसवेंत हें पत्र प्रारंभ केल्लें. येद्दोळू आमी 15 अंके भायर काडल्यात. आतां 16वा अंको तयार जाता आसा मोंतीबेस्ताचो अंको. मदें 2 वर्सां अंक काडूंक जावनात. हें पत्र आमी मुंदारसून हाडलां आनी प्रारंभातावन आशिल्ल्या पैकी संपादक हांवूच आसा आनी आराम केल्ले आमच्या आंतोनी भाद्राबान. आनी आंतोनी भाद्राबाज हांगासर आसात हो खंडी जावन आमकां 23 वर्सां उपरांत हांगासर तांणी येवचें आनी भोव संतोश जालो. जाल्यार वळचीजर कार्यक्रमाक ते आयल्यात म्हणून पयल्यान पयलें तांकां हांव हें उद्घाटन केल्ल्याक, बरो संदेश दिल्ल्याक, हांगा येवन कविता वाचल्ल्याक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आमचो पिरगज विगार ह्या कार्यक्रमाक बरो सहकार ताणें दिला. हांगासर खंयच्या रितीन खंयच्याय वस्तू ह्या कितेंय बरें करून उपाय करयत तांचो सहकार आसा. आज कारणांतर एक कडेन गेल्ल्यान अर्जंट वचों पडल्यान तांकां ह्या कार्यक्रमाक येवंक जावना. उद्घाटन तांणी करचें म्हण आसलें आनी समारोपाक आंतोनी भाद्राब गेस्ट म्हण आमी असं सांगलें. कितें जावन दी तांचो वर्तो सहकार आशिल्ल्यान आमच्या मनादीक भोव मनादीक ऑस्टीन पिटर पेरीस बाब हांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तांणी एक सांगणी रवी पळोवंक सकना ते कवी पळोवंक शकता. कन्नड फिल्मांतले भोव आदले लोकमोगाळ गीत ವೇದಾಂತಿ ಹೇಳಿದನು, ಹೊನ್ನೆಲ್ಲ ಮಣ್ಣು ಮಣ್ಣು, ಕವಿಯೊಬ್ಬ ಹಾಡಿದನು, ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ಹೊನ್ನು ಹೊನ್ನು. अशे वेदांतीची आनी कवीची ती अंतर दिश्ट ती भोव बरी पूण भोवसो एकामेका वेगळी. सद्या मनशाक कवित्वाच्या आनी वेदांताच्या दोन ध्रुवा मदें जिणेक सडीत बरवसोवची कवी आनी कवयत्री
आमच्या मदें आज आसात तुमच्या ह्या कवी गोश्टीक हांव बरें मागतां आनी देवाच्या आशिर्वादान तुमचेर सदांच आसुनी म्हणून ताची आशिर्वादां तुमचेर मागतां. देव बरें करूं. ताणें वॉयस मेसेज धाडिल्लें तांकां येवंक जावना, ते एका फंक्शनाक गेल्ले, येवंक जावना हांगासर. आनी हांगासर हांव आभार मानून देव बरें करूं म्हणटा. भोवशा आयची एक नवीन शैलीची एक हांगासर सुंकाण हाती धरला. मदें मदें चार वळिगी आनी कालेंगी बरसून चुट्टुकां सांगून आनी आमकांय वगोच बसून सोडिनासतना वा 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 सांगोन एक सगळ्या कवी गोश्टींत जीव भरला आनी अप्रुबायन चलोवन आला आमचो पोएटिकाचो मुखेली मानेस्त नवीन पिरारा. तुमकां आमच्या सर्वांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर आमचो फिरगजेचो उपाध्यक्ष मानेस्त रासेल रॉच तांणी बरो सहकार आमकां ह्या कार्यक्रमाक दिला. तांकांय आमच्या सर्वांच्या नांवी हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी फिरगज गोळी परिशदाचो कार्यदर्शी मानेस्त नॉर्बर्ट मिस्कीत ते हांगासर हजर आसात आनी कालच्या दिसाय हांगासर आयिल्ले आनी आमच्या ह्या कार्यक्रमाक तांणी व्हरतो सहकार दिला. तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर आमचे ह्या पोएटिका ग्रुपाचे निर्देशक तांचोय हांव उडास काडूंक फावो बाब एरिकोजार ते हांगासर नांतरी आमकां सारकें मार्गदर्शन आनी निर्देशन ते दिवन आसा. तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर वेदी पळयतात आमच्या वळचीजर हाच्या आमच्या संपादक मंडळींत 2 जाण स्टेज डेकोरेटर्स आसात. हें केल्लें आमचो ड्रीम डेकोर्स मानेस्त एवरेस्ट बट उबो राव ताणें आनी ताका अनेक डेकोरेटर्स ताणें इल्लें हांगासर कितें जाय ताका ताणें हें डेकोरेशन करता सहकार दिला. मानेस्त लॉरेन्स तो कॅथलीक सभेचो अध्यक्ष हांगाचो तो आमचो संपादक मंडळींत आसा. हांकां दोगांकी मानेस्ताक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी मोगाच्यान आमची फिरगज बद्द चलाजी जाल्यार ताका जायरातां जाय ही वेळार कलेक्ट करून बरे रितीन सजोवन आनी हांगासर ह्या कार्यक्रमाक पुर्त्या रितीचो सहकार दिला जायरात संचालक आमचो लॅन्सी सिक्वेरा कवी लॅन्सी सिक्वेरा तुकाय देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी आज भितर विकतना 2 जाणां व्हंकलेचे बाब आनी माय काली म्हणाली चेंबू गाण्यान गोड गाण्यान एक सांस्कृतीक आमच्या संप्रदायीक स्वागत केला. ते लॉरेन्स आनी वय रिना तुमकां दोगांकी भोव बरें जालां हें भोव अपुरबाय जालां. तुमकां खंडीत जावन देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमी भितर विकल्या उपरांत इडियो केल्यो त्यो इडियो आज सकाळीं आमगेर तयार केल्ल्यो. आमच्या वाड्याघरां थंयसर आयिल्लीं आनी आमगेरच उखून सकाळीं 11:30 भितर आमचें काम जाल्लें. सुमार 150 इडियो आमी केल्ल्यो घरा. देखून हे इडियो करूंक सहकार दिल्ल्या आमच्या सकड वाड्याच्यांक गुरकारन शिला तुका आनी सकडांक सांगात्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. फोटोग्राफी हांगासर आमच्या पिरगजेच्या सकड खंयच्याय कार्यांक फोटोग्राफी चलोवन व्हरता तो संपादक मंडळीचोय सांदो आनी संपादक आमच्या पत्राचो फोटोग्राफर तो भोवमानेस्त नाविन डिसोजा ताका तुका हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर आज कार्य भोव बऱ्या रितीन निर्वहण केलां. चक्का रितीर पुत्तूर पयसतावन येवन मानेस्तेन फ्लाविया आल्बुकर्क तुका आम्हा सर्वांच्या नांवी आभार मानून देव बरें करूं म्हणटा. आनी हांगासर विडियोग्राफी केला आमच्या एक पोएटिका कवी गोश्टीक हजर जाता विडियो ऑस्टीन हाचो मालक ऑस्टीन पिरेरा तुका आनी तुज्या पंगडाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच हांगासर संपादक मंडळीचे इतर संदेश आसात. बेर्नार्ड डिसोजा मानेस्तीन विडा पिरेरा अजित पीटर डिसोजा ही पुरा कालच्या दिसा हांगासर
हें तयार करूंक हॉल रेडी करूंक पुरा आयिल्लीं आनी तांकां हांव देव बरें करूं म्हण सावंड्स हे अरेंज केल्ले मानेस्त हांगाचो भोवनवाडीक केविन मिस्कीत तांकांय हांव आनी हजार आसा हांगासर ह्या कार्याक तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. तशें आजचें रुचीक जेवण सरबारायन तयार केलां ह्या गांवचे फामाद कॅटरर्स चॉयस कॅटरर्स सुरतकाल हाच्या मालकाक प्रवीण फेर्नांडीस तशें हाच्या सिब्बंदेक हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी मुख्य जावन इतले जाण कवी हांगासर येवन ही अपुर्बायेची कवी गोश्टी वेळार आराम जाल्या वेळार संपल्या आनी इतले जण हांगासर येवन एका वरनी एक बरी कविता वाचल्यांत आनी हांगासर एका रितीचें बरें कविता वारें आज वाडलां. सगळ्यांक हांव हांगासर आयिल्ल्या म्हज्या कवी मित्रांक कवयित्रींक सगळ्यांक हांव आमच्या पत्राच्या तर्फेन तशें पोयटिका पंगडा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. आनी भोवशा येद्दोळच्या आमच्या 8वी कवी गोश्टींत इतले जाण विक्षक आनी कवी गोश्टी पळोवंक आयिल्ले हांगासर चड म्हूण हांव चिंत्तां. आमच्या पिरगजेचे साबार ही आमी कोणी वत्ताय कापन हाडली खंडीत न्ही आमी विचारली गरजेंत तुमच्या खुशेन येतेली नांवां दिया म्हणून तांणीच नांवां दिल्लीं आनी नांवां दिल्ल्यांक मात्र आमी आपयल्ले आनी इतलीं जाणां उमेदीन आतां म्हणसर रावल्यांत ह्या कवी गोश्टेक. मुख्य जावन आमच्या पिरगजेचे इतलो लोक आसल्यांत ही कवी गोश्टी बरी जाली आमचें कार्य बरें जालें. आमच्या पिरगजेच्या लोकांक हांव चेपे उखलतां आनी देव बरें करूं म्हणटा. कोणाकी सोडून म्हण चिंता सगळ्यांक परत एक फावटी देव बरें करूं. आयिल्ल्या सगळ्यांक देव बरें करूं. सगळ्यांक देव बरें करूं. सोमेस्तांचो उपकार बावडल्या मानेसर इगोरी हेरगाण तुमकांय देव बरें करूं. ह्या फिरगजीच्या विगार बापांचोय आमी उपकार आटयता. सुरत कलगारांनी आमकां गांवां बायल्या पोयटिकाच्या सांद्यांक बरेंकन सुदारसिलां बऱ्या जेवणाची वेवस्था केला बरेंकन तुमी आमकां पळयलां. ह्या सगळ्यांच्या तर्फेन हांव पोयटिकाच्या सर आमच्या कवी मित्रांच्या तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. ह्या कवी गोश्टीक हांगासर जमलेल्या तुमकां सर्वांक जेवणाक उदक तशेंच आतां आमी ह्या जेवणाक पयलें एक ल्हान मोठवी आमोरी करतले. हांव मोगाच्यानो आमकां जेवणाक आपोणे आयल्या तक्षणा पोटांत उसामळे जाता आमची मेटां जेवणा कुशीन वेतात. पूण आमकां मालगड्यांत हांव शिकयलां जेवच्या पयलें देवाचो उडास काडा देवाक इल्लें अर्गां दिया ताचे कडेन मागा आनी ताचो उपकार बावडा. देखून आतां एक घडी भर तुमी सक्तांनी गमन हांगा दिवचें आनी ताच्या नंतर दादोशी जेवचें. पयलें मोटव्यान आंबरी म्हणया. सोम्याच्या बडव्यान मरयेक बरी खबर हाडली. नमान मरये कृपेन भरलेले सोमी तुजी सांगता श्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फाळो तुज्या कुशीचें जेजू. आबळे सोम्याची साकन नमान मरये कृपेन भरलेले सोमी तुजी सांगता श्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फाळो तुज्या कुशीचें जेजू. देवाचो पुत मनीस जालो. नमान मरये कृपेन भरलेले सोमी तुजे सांगता श्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैवी फाळो तुज्या कुशीचें जेजू. भाग्यवंती देवाच्या माय आमा पासो विनातीक माग्या येसुम्या बडव्यांच्या देवरवी त्या पुतांक क्रिस्तान घेतलेले मनशापण आमी जाणान जाल्या ताच्या कश्टा आनी कुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावसे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांत वचून मागता. त्याच क्रिस्त आमच्या सुमे मारिफात महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. देवा केल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सगळे दयेन म्हाका दिलाय उदबीन म्हजी मोत तुज वाडाय घराक सांबाळ चलय सरल्या आत्म्यांक विशेव माग्या ससनाचो विशेव दी तांकां येसुम्या आनी निरंतर प्रकार तुजेर फांको दी समाधानी सगळ्या विशय घेवन दीत आमेन. सर्गींच्या बापा आज ह्या सांजे वेळार तुवें आमकां सगळ्यांक पोयटिका म्हळ्यार पंगडाच्या सांगातपणान आनी वालच्या झरीच्या पत्राच्या संपादक मंडळाच्या मुखेलपणान सांगाता हाडलाय. विशेष तरांनी दोळपर्यंत जायत्या कवी यात्रेंच्या मिनतेन
विविध रितीच्यो संगती आमच्या मतीक जाणवाई समजणी त्याच प्रमाणे उर्बा हाडली. आमची मनां दादोशी जाली पूण पोट दादोशी जावंक आसा. उदारपणान हांगासर जेवण तयार केलां. आमी सगळ्यांनी माया मोगान एका कुटुंबा भशेन हें जेवण सेवन दादोशी जाताना ह्या जेवणाचेर तयार केल्ल्यांचेर ताका प्रयोजक जावन आदार दिल्ल्यांचेर आनी आम्हा समेस्तांचेर आमच्या कुटुंबांचेर तुजें आशिर्वाद घालून मागता. क्रिस्तांव आमच्या सुमया वरवीं आमेन. देव ऑल द बेस्ट. सगळ्यांनी वचचें आनी बरें करून जेवण जेवचें.